देव बरी सांज देव सोमेस्तांक कशे आहात तुम्ही? आता परत इल्ली सवय जाते आसा ने लॉकडाऊना उपरांत म्हयन्याळे मंचेक आयताराचे सकाळी मीस दनपारां मास आनी सांजेर मानची एक शिंकळ जानेर डिसेंबर जाली जानेर जाली आनी आतां फेब्रुवारांत तिसऱ्या म्हयन्याची मानची हांगासर हजाराच्या सर्व कोंकणी पबेक माणसोबाण माया मोगाचो नमस्कार पाठोवन आयच्या सांजेक बरो येवकार मागता. एक ल्हानशें मान करचें कार्य हांगासर ह्या मानचेर आमी करूंक आशेतां. 40 वर्सां आदीं लंडनाक वचून थंयसर कोंकणीचो बावटो उबारूंक एक प्रयत्न करून 40 वर्सांनी संवसारांतलें एक बळवंत संघटन जावन उदेल्ल्या SKA साऊथ कॅनरा असोसिएशन लंडन हाच्या कारभाऱ्यांनी ह्या वर्सा लॉकडावना वेळार सगळे घराच आसतना आमच्या भुरग्यांक आमच्या तालंतवंतांक एक उमेद भरूंक लायफ इन लॉकडावन म्हणलें एक संगीत कार्य सादर केल्लें. ताजें सगळें वर्च्युअल आशिल्लें पूण आतां निमाणे घडये तांणी चिंतलें तें एक्चुअल करया म्हणून तशें तांचे इनामां दिवचें कार्य हांगासर आमी करीत अशें तांणी माणसोबाणा लागीं उपकार मागलो आनी आमी कुशेन कोंकणीच्या खंयच्याय कार्याक आमी ना म्हणना देखून कुशेन हें कार्य आमी हांगासर वैसून घेतलां. आमी आतां हें कार्य चलोवन व्हरता. पयल्यान पयलें हांव फुडें आपयतां माणसोबाण अध्यक्ष लुई बाप्पी तांकां आनी एक घडी वेदिकेचे तांकां एक दोन ताळयो खंडीत जावन फावो. आनी ह्या स्पर्धेचे वरेणार आशिल्ले पयले अंतर शिल्पा कुटिन्ना आनी संजय रोड्रिगस, उपरांतले अंतर एरिक बाबुजेर, अनिता डिसोजा आनी रॉनी डिकुन्ना. हातूंत एरिक बाब म्हाका दिसता हेर वरेणार आसात जाल्यार तांणी फुडें येवचें नंतर एरिक बाबान हांगासर वेदिक येवचें. SK लंडना तर्फेन एरिक बाबाक एक बुक्को आता वो माणसोबाणा तर्फेन नाही आज. माय 2020 तारखेर सुरवातून डिसेंबर 2020 पर्यंत 5 वर्सां भितरले 14 वर्सां भितरले आनी वडांक अशे 3 विभागांनी लगभग संवसार भरतावन 750 स्पर्धिकांनी ह्या SK लंडन लायफ इन लॉकडावन ह्या गायन स्पर्धेन भाग घेतिल्लो आसा. देखून खंडीत जावन हे देवड एक मट्टा खातीर तांकां हे देवड कार्या खातीर तांकां एक जोरान 2 ताळयो. ह्यो ताळयो SK लंडनाक 14 वर्सां सकयल्यांत भारताच्या विभागांत रिशल क्रास्ता कुलशेकर हिका पयलें इनाम मेळिल्लें आसा. दुसरें इनाम निशेल आशिटा डेसा बेंगलोर, तिसरें ग्लेविना ॲशेल रोड्रिगस सुरतकल, इंग्लंड झोनांत मेगन पिरेरा लिव्हरपूल, आविया डिसोजा लंडन, रिचेल रोड्रिगस मँचेस्टर UK, आयर्लंड झोनांत जानिस डिसोजा आयर्लंड, कॅथी डिसोजा लिमरलिक आनी क्रिस्टल तावरो डब्लिन. तशेंच गल्फ आनी हेर देशाच्या विभागांत मिशेल नतालिया मोरस ओमान, निकिता केसिया नोरोना कुवेट आनी लरिसा डिसोजा फुजेरा. तशेंच 5 वर्सां सकयल्या विभागांत एल्मर कॉन्सेसो मस्कत, रूथ अलिसा पिंटो देरेबैल आनी ॲश्लिन मिनेजेस बेल्मंट इतल्या जाणांक इनामां फावो जाल्लीं आनी तांकां तांणी इनामां धाडून दिल्यांत. आनी आज हांगासर आतां मान करूंक आशेतात ती 10 जाणांक हो मान मेळटलो. पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम आनी 7 जाणांक समाधानाचें बुजवणेचें इनाम. त्या 7 जाणांक हांव पयलें फुडें आपयतां. ताणें येवचें. एरिक बाबा तावन एक फुलां तोरो, एक चेक मात्र पावंडांनी आसा देखून ती हांगा घालनाकात, आनी एक बुक्को आनी एक यादिस्तिका ती घेवची. उपरांत सर्वांनी एका पंगड तस्विरे खातीर ग्रूप फोटो खातीर रावा जे उपकार मागता. मावरेल डिसोजा, दुसरें कॅरेल डिसोजा, तिच्या तर्फेन फेलिक्स डिसोजा,
ट्रिनल पिंटो तिजे तर्फेन फ्लेवी ऑस्टिन लोबो. कैरल डिसोजा. कैरल डिसोजा वय ताजे तर्फेन फेलिक्स डिसोजा. ट्रिनल पिंटो हिचे तर्फेन फ्लेवी ऑस्टिन लोबो. शार्लेट कैस्टेलिनो पक्षिಗೆರೆ दीपावो नमन चिंता. सोनाली नरोन्ना असा. सोनाली नरोन्ना अश्लिटा रोड्रिगस अश्लिटा असा. रैना डिमेल्लो तिच्या तर्फेन तिच्या वय एवलिन डिमेल्लो. या 7 जणांक बुजवणेचे इनामां तांचे दोगांक हांगासर पावोंक नात. आनी तिसरें इनाम येता डेंझिल लोपेज तिजे तर्फेन निशा मिस्कीत 15,000 रुपये ट्रॉफी आनी सर्टिफिकेट पावंडा लेखान 160 पावंड. दुसरें इनाम येता रिया डिसोजा 25,000 ट्रॉफी सर्टिफिकेट 260 पावंड. जड आहे नाही एरिक बाब नोटते. आणि पहिले इनाम कोणाक? पहिले इनाम DL डिसोजा बोंदेल. कालच तिचो जल्मदीस आसलो. जल्मदिसाक जबरदस्त चेक पावल्या 360 पावंड म्हळ्यार लगभग 35,000 रुपये मानपत्र ह्या दीस तिका आनी व्हडली चेक.
आणि हे आसा SK लंडन हांचे लायफ इन लॉकडावन हाच्या विजेत्यांचो एक पंगड. तांकां खंडीत जावन तुमच्यो ताळयो पावानांत जोर ताळयो. हांच्या अकाउंटाक पयशे येदळूच पडून जाल्यात ते उडासा खातीर चेक दिल्या. आणि हे सगळें कार्य मांडून हाडला SK लंडन हाचो मुखेली सुनील डिकुन्ना देरेबैल ताका आनी ताच्या सगळ्या समितीक आमी कोंकणीच्या तांच्या वावरा खातीर आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे सदांचे बरी आमच्या आयताराच्यो कळवण्यो. आयची 229वी म्हयन्याळी मंची जिणये रंग. आदल्या म्हयन्याळी मंची आशिल्ली 228वी कुलकुलो लॉयड रेगो आनी रोशन डिसोजा आंजेलो हांचे जोड मेळीन सादर जाल्लो तसलो. जाल्लो खर्च 37,360 रुपये. ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು जाल्लो 50 आनी 5,360 रुपये. पूण तांतूं लॉयडन आनी रोशनान कलाकारांक आमी दिवचे तसले 18,000 रुपये ते घेवनात. ते माणसोबाणा खातीर तांणी तांची देणगी जावन घेतल्या. तांच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी हेरांनी तांची देख घेवंक उलो दिता. तुमी कावारांनी आमी दिवच्या कावारांनी दाखयल्लें उदार मन आसलें 14,920 रुपये. लॉकडावना उपरांत इल्लें बरेंपण दिसून येता. आदल्या म्हयन्यांत 15,500 आसले, ह्या म्हयन्यांत 14,000. आतां आज आमी कावारान दिल्यांत पळया. येवच्या म्हयन्याची मांची आसा कलाकुल पंगडाची पिलाताची जडती. तुमी जेजूची जडती आयकल्या, ही पिलाताची जडती कसली येवच्या म्हयन्यान पळया. अरुणराज रोड्रिगासाचो करेजमाक संबंद जाल्लो एक वेगळ्याच कलेतीचो नाटक. आनी सोद 5 पळयते आसात गे टीव्हीर युट्यूबारांनी दोगां मात्र पळया. तुमचे कमेंट घाला. तुमचे कितेंय अभिप्राय आसा जाल्यार कळया. आज जावन तिसरो अंत चलयांचो रावंड सुरू जाला. पयल्याच एका चेडवाचें प्रदर्शन आज प्रसार जाला. ताणें कितें म्हणटात टीव्ही हिंदीन सांगतात न्ही चप्पर फाड के म्हणून तशें प्रदर्शन दिलां. आनी की प्रदर्शन आसतलीं ते पळया तुमी. आनी आमच्या नव्या तालंतांक ह्या उमेदवंतांक प्रोत्साह दिया. ट्रेडिशनल कोंकणी ऑनलायन सर्टिफिकेट कोर्स ट्रेडिशनल कोंकणी सॉंग्स सांप्रदायिक कोंकणी पदांचो ऑनलायन कोर्स झूम ॲपात मारिपात जाते आसा. येदोळ 5 क्लासी जाल्यो आनी 3 क्लासी आसात. एरीक बाबोजेर हाज्या मुखेलपणाखाल एक पंगड हांगा तावन आमी माणसोबाणा हांगा एक स्टुडिओ आसा केला. ताजे तावनी आमी दाखयते आसा शिकयते आसा. परवा बुधवारा पादवा कॉलेजींत वो सांप्रदायिक कोर्स जाते आसा. MC ट्रेनिंग मार्च 5, 6 आनी 7 तारखेर शुक्रारा शनिवार आयतारा. शुक्रार आनी शनिवारा संजेर आनी आयतारा सगळो दीस हांगासर कलांगणान चलतली. एक वेगळ्याच रितीची तरबेती देखून तुमी MC जावंक आशिल्ल्यांनी MC येदोळ करते आशिल्ल्यांनी तुमची नांवां दाखल करची. 3 दिसांक फकत 1,000 रुपये शुल्क आसतलें. आनी वेगवेगळे फकत MC म्हळ्यार मायक कडेन उलोवचें मात न्ही. वेगवेगळे गजाली तुमकां इव्हेंट मॅनेजमेंट जावन दी TV एंकरींग जावन दी सगळें शिकूंक मेळटलें. देखून तुमची नांवां दाखल करा. कलांगण हांगासर इतले अपुरबायेच्या कलांगण आसा. हांगासर रुमां आसात. ही वेदी वयली वेदी आनी उक्ते मैदान तुमच्या कार्यांक तुमच्या संभ्रमांक मेळटा. बड्याक तुमी जाय जाल्यार दफ्तराक संपर्क करियेत. पासकां बेस्ता वेळार कार्य सुरू जातात. येदोळूच बुकींग आदल्या वर्साची बुकींग सुरू जालां. देखून जाता तितले बेगीन दफ्तराक संपर्क करा. आनी आमी 200 म्हयन्याळे मंचे उपरांत सुरवात केल्ले तसली एक संप्रदाय गांठ मारून कार्याक चालन दिवचें. आमचो मान मनीस हर एका म्हयन्यान मान मनीस येता आनी गांठ मारून कार्याक चलावण दिता. आज आम्हा सर्वांचो वळखीचो येस गांवचो येस भयणचो रॉनी क्रास्ता कुलशेकर ते हांगासर आसात. कवी संघटक कार्यनिर्वाहक अशें वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी तांणी आपलें नांव सदर केल्लें आसा. तांकां आमचे सहकार्यदर्शी तशेंच कार्यदर्शी किशोर बाब आनी सुनील बाब मंतेरो तांणी ताका हांगासर वेदीक आपण हाडचे अशें हांव तांचे उपकार मागता. रिशेल मेलबा क्रास्ता तांची धूव तिणें ह्या 14 वर्साचो केल्ल्या भुरग्यांच्यान पयलें SK लंडनाच्यान पयलें इनाम जोडिल्लें आसा.
रॉनी बाबाक एक बुक्को. आणि हांगासर रॉनी बाब क्रास्ता 219व्या मिनाळी माची जिनिये रंग हाका घंट मारून चलावण दितात. सांगाता तुमच्या ताळयांचा आवाज. आणि या मंचेचे मुखेली आसात वॉल्टर दांतेस किन्निगोळी. ते हांगासर फुडें येतले आनी आमचो एक मोगाचो मानाचो गुर्त जावन फुलांतोरो घेतले. तशेंच संगीतान सांगात दिल्ले आसात लॉय व्हॅलेंटायन सल्डाना. तांणी फुडें येवचें आनी एक पंगडा तर्फेन एक फुलांचो तुरो घेवचो. तुमकां माणसोबाणाच्यो गजाली माणसोबाणाच्यो हांगासर कितें सर वावर जाता ताचे माहिती दिवचे खातीर आमी एक वॉट्सॅप नंबर आसा केला. कोणा कडेन येदोळ ताजे दाखलात ना, कोणें एंट्री करूं ना, दयेकर तुमचे मोबायल काडा आनी तांचो ते नंबर एंट्री करा. उपरांत माणसोबाण म्हूण सेव करा आनी आमकां त्या नंबराक तुमचे नंबर आनी गांव नांव आनी गांव तितलें धाडल्यार पुरो. आमी तुमकां ते दिसाक एक वा दोन मात येतात आनी ग्रुप न्ही ते ग्रुप न्ही ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप देखून कोणा लागीं नंबर ना आपल्या दयेकर हांव विनंती करता दयेकर दखल करा. सोदाच्यो गजाली हांगासर जावच्या म्हयन्याळे मनशाच्यो गजाली कोंकणींतल्या अप्रूप गजाली तुमकां येतात. नंबर सांगता हांव मोबायल काडलां 8105226626 8105226626 ते नंबर माणसोबान म्हणून सेव करा आनी तुमचें नांव आनी गांव त्या नंबराक धाडा. तुमकां आयची एक कार्य जातानच तुमचे तस्विरे सगळें तुमकां हे पावतले. आनी एक खुशेची गजाल आसा कार्य सुरू करूंक. अरुण दांते आसा न्ही बस. खुशेची गजाल म्हळ्यार आमचो संघटक स्टॅनी आल्वारीस DACच्या गौळीक परिशदेचो नेमक संदो जावन बिस्पतावन नेमक जाला. स्टॅनी बाब खंय पावलो. स्टॅनी बाबाक आमी परबी पाठयता. तशेंच आमचो आनी एक संदो लॉरेन्स डिसोजा वामंजुरू दक्षिण कन्नडा जिल्हा काँग्रेस कामेल विभागाचो अध्यक्ष जावन काल पोर विंचून आयला. ताकाय आमी परबी पाठयता. आमचे तालेंतवंत वांगडी आसात. आमच्या वांगड्यांक सांगात दिया, सहकार दिया, बेसांव दिया. सोमेस्तांक देव बरें करूं. आनी अरुण दांतेक हांव फुडें आपयतां. आयच्या कार्याचो सुतारी तो भोव अप्रुबायेचो कारभारी हांगासर रावयता हांव पुरो. सुतारी म्हळ्यार आचार्य साहेबा तूं एक सूत्रधारी जावं दी. आनी हांगासर तुमी सगळां बरीं आसात म्हूण चिंता. म्हजें नांव थोड्यांक म्हणी गोत्त आसा, थोड्यांक म्हणी म्हजी वळख आसा म्हूण चिंता. आनी म्हजें नांव गोत्त आसल्यार हे फुडें सांगा पळया. ओके दांती सिंगुलर प्लुरल कालें जावंक पुरो. सांगा उलया. दांतीस आनी तो आसा वॉल्टर दांतीस किन्नगोळी. हाची वळख जाल्ली म्हाका पांय जाणां कवळे उपरांत. पांय जाणां कवळेंत ताची सुपरहिट 2 पदां आसलीं वेंगेन धरूं सांगातास केसार कळो ते पुनवंत आयलें. ताचे उपरांत सणून गेल्ले चेडवा. ताचे उपरांत किराक मोग पेरासो सांगातास वेंगेन धरूं. ही 2 पदां सुपरहिट जाल्लीं. हाची लिखणी जर बरी आसा एरिक बाबाच्या काळजाक जर लागली ताका ऑटोमॅटीक ट्यून येता. आनी 2 पदां सुपरहिट जाल्ल्या उपरांत आमच्या दांतीस हांची वळख जाल्ली. हाचे पयलें किन्निगोळीन दांतीस म्हणली बास्सां आसलीं. आतां आसात की ना नेणांव आसात गे दांती आतां आसा तुमची न्ही ती. ओके आनी थंय जावन तांची एक परिचय जाली. ताच्या लिरिक्साच्या मोगार हांव पडुल्लो. एरिक बाबाच्या मोगार माणसोबाणाच्या मोगार पडुल्लो हांव ह्या पांय जाणां कवळेच्या उपरांत. आनी ताचे उपरांत ह्या मानेसाची वळख सगळ्यांनी जाली. आनी आज जिनिये रंग ताची फुडलोच कवळी 4 पदांक एरिक बाबान ट्यून घाल. संवसाराक ताची वळख जाल्ल्या उपरांत जिनिये रंग कलर्स ऑफ लायफ अँड कलर्स फॉर लायफ म्हणून ताची एक बरी सुपरहिट कवळी आयली.
तांतली पदां आनी 4 ताची सिग्नेचर पदां घालून आज आमी हांगासर मांची सादर करता आनी ह्या मांचयेक कलांगण हांगासर ह्या कलेक ह्या आंगणाक मान बागोवन आमी मुखार सरता. वॉल्टर बाब तुजे तांव 2 उतरां. मोगाचनो कलांगणाच्या ह्या सोबीत उक्त्या वेदीर रसाभरीत संगीत कार्याक आयिल्ल्या तुमच्या मुखार म्हज्या उगडासाचें ल्हान करतील उक्तें करूंक आशेता. सुमार 30-32 वर्सां आदीं पेन हाती घेवन बरोवंक सुरू करतना कोंकणीच्या रोम म्हणी येत तसले ह्या सुवातेर एक दीस म्हजीं पदां लोकां मुखार अशीं सादर करूंक जायत म्हूण हांवें चिंतूंक ना. किन्नी तसल्या ल्हान गांवांत चुटुका कावाना काणयो बरोवन आसल्या म्हाका कविता बरोवंक प्रेरण दिल्लें म्हज्याच गांवचो कवी जॉसी पिंटोन. आनी हांवें बरयल्लीं सबार कावाना उक्ताडां हाडूंक लोकां मुखार पावोवंक कारण तेन्ना रत्नो सहसंपादक जावन आसलो माउरीस देसाय शांतीपुरा. ताणें राखण्यार म्हयनोसो कवी म्हणलें पान आराम करन म्हज्या तसल्या जायत्या यो कवींक प्रोत्साह दिला. आनी ह्या कावानाक ताळ्यांनी गुंतून संगितान नेटोवन तांकां रूप दिवन जीव भरून महाजाणा मदें हाडली कीर्त माणसोबण गुरकार बाब एरिकोजार्योक पावता. आज सबार जाण म्हाका माणसोबणाच्या त्या लोकमोगाळ पदा वरवीं वळखता. आनी सबार वर्सां उपरांत परत्यान म्हज्या आदल्या कावानांच्या मोगार पडोवन म्हजी कावानां उस्तून आपल्या विशिश्ट आनी नव्या शैलीन पदां जावन बदलिल्यांत युवा संगीतकार लॉय व्हॅलेंटायन हाणें. जिणयेचे रंग अनेक भुरगेपण तरणाटपण काजारी जिवीत अशें हर एक हांतार हे रंग बदलूनच आसतात. आयच्या दिसा म्हज्या जिणयेच्या हजार अनुभोगांनी चिंतनांनी भरून तयार केल्लो हो जिणये रंग पळोवन साकोवन तो परत्यान तुमच्याच स्वंत रंगान पिंतरावन सजोवंक अवकाश करून दिल्ल्या माणसोबाण संस्थ्याक आनी कारभाऱ्याक हांव आभारी जावन आसा. कार्य बरें लागलें तर 4 ताळयो चड मारा. सूख घडली तर सुदारसून व्हरा. पूण जिणयेची रंग साकोवंक विसरा नाकात. कित्याक आमकां सर्वांक आसची एकच जिणी. देव बरें करूं. आनी घरांत इल्लेशे पोखरी चेडे प्रायक पावतना कॉलेजींत इल्लेशे गलवटो तें वरां केल्यार घरा पुरा लेट आयल्यार आमच्या मलगाडीन सांगचें आसा तुज्या गळ्याक एक कोदड्ड बांदीचे रे मागीर समज जाता म्हणून तो समाने म्हळ्यार काजर करचे पुरो समज जाता म्हणून हांव चिंता काजर जाल्या उपरांत समज जाल्लो तुंच. कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयलें भोवतूच जिणयेची शिक्षकी म्हळ्यार टिचर म्हणजे टिचर आसची काली स्कुलान मात्र म्हणून पूण ताच्या जिणयेची शिक्षकी ताची प्रेमिका ताचें मोग करणार ताची ओकाल ताचें पतेण म्हज्या जिणयेची शिक्षकीतूं तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तो चेंज जाल्लो हांव आनी एरीक बाब काजर जाल्यार सुरवेर चेंज जावंक उत्तना न्ही समाने चेंज जाल्लें आमी ना. पूण आतां तें जालां कित्याक म्हळ्यार टॅबलेट टायमार मेळाचें न्ही त्या देखून समज सुदारल्यात ते हांव आनकी सुदारुना जावं दी. आनी पयलें पोव सादर करता हांव ह्या संजेर म्हज्या जिणयेची शिक्षकीतूं आनी सादर करच्याक हे मुळान नियालता व्हरून गायलेलें आसा. तो आज थंय गेला तो मेळना त्या देखून आज हांगासर त्याच ताळ्या असो सोबीत गावपी बाजोडीचो बाब एल्टन पिंटो. सांगात कितें नेणासलो तूं मोगा मेळटा म्हूणासर मोग कितें नेणासलो तुवें शिकयता म्हूणासर
म्हज्या उतरांक जीव दिलोय कवनांक ताळो जाले म्हाका जियेवंक शिकयले कसो तो उपकाराचो म्हजे जिणयेची शिक्षकी तुका देव बरें करूं म्हजे जिणयेची शिक्षकी तुका देव बरें करूं सांगा कितें नेणासलो तूं मोगा मेळटा म्हणस मोग कितें नेणासलो तुवें शिकयता म्हणस कितें नेणासलो तुवें दाखयता म्हणस बोगणा कितें नेणासलो तुवें जागयता म्हणस म्हज्या उतरांक जीव दिलोय कवनांक ताळो जाले म्हाका जियोंक शिकयले कसो तो उपकाराचो म्हजे जिणयेची शिक्षकी तुका देव बरें करूं म्हजे जिणयेची शिक्षकी तुका देव बरें करूं सांगा कितें नेणासलो तूं मोगा मेळटा म्हणस मोग कितें नेणासलो तुवें शिकयता म्हणस एकांत कितें नेणासलो तुवें सांडटा म्हणस दूख कितें नेणासलो रडोन थकता म्हणस म्हज्या उतरांक जीव दिलोय कवनांक ताळो जाले म्हाका जियेवंक शिकयले कसो तो उपकाराचो म्हजे जिणयेची शिक्षकी तुका देव बरें करूं म्हजे जिणयेची शिक्षकी तुका देव बरें करूं थँक्यू एल्टन राव आनी आतां हे एल्टन शेल्टन हे पुरो लांब लांब कित्याक ಗೊತ್ತನಾ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆಸಂಗ್ ಬರು ಮುಜಾ ಆಬ್ ಲಾಂಬಾಲ್ क्रोमोझोम आयला तुका न्ही आनी लांब जायनाका प्रॉब्लेम घालें वते चेडूं बरो फाय जास्त रेंजीर आसतात लांब खंय ना सोदचें तुका हां ಗೊತ್ತನಾ कोणी भेटतले ओके जावं दी दोन ताळयो दिया ताका खुशी जाली आनी तूं मेळटा म्हणसर मोग कितें नेणा आसलो सांगात कितें नेणा आसलो अशें बरयता कवी हें पद कशें भुमीक पडलें इल्लीशी ताची रसाळ काणी संगीत तुवें अरुण हर एकल्याच्या जिणयेंत एक शिक्षक या शिक्षकी आसता म्हजे आनी ती जिणयेक एक दिशा दिता शिकाप दिता आनी म्हज्या जिणयेंत म्हज्या जिणयेच्या पैणांत शिक्षक आसा म्हज्या घरांत आसा आज आयल्या आज हांव जें कितें जावन आसा जें कितें हांवें जोडलां हाका कारण म्हजी पत्नी लविना
आणि म्हाका म्हज्या पत्नीन सांगात मोग दूख हांसो बेजाराय सर सोसूंक म्हाका शिकयलें. म्हणजे जिणेक एक रूप एक दिशा एक उद्देश दिल्ले म्हज्या पत्नीन. तशेंच तुमच्या जिवितांत घडलां घडना. आमच्या जिणेचे शिक्षक एक देव बरें करून म्हणच्या खातीरच बरयल्लें कामान म्हजे जिणेची शिक्षकी. करेक्ट टायमार सांगलें तुका सुदारलो इतलें कदर जाल्ल्या उपरांत म्हणून आमी दोग मां सुदारना. ओके जावन दी मुखले पोत बारीस अबुरबाय शे मायंगे माय एक क्वेश्चन मार्क सॉंग आनी हाचें फील दुसरें हाचे बिट्स दुसरें हाचें जर्नल दुसरें आनी चली व्हड जाताना कितें बरा घडटा पळयात. आनी सवीत पोत गायन करूंक MTG विनर MTG फेम सांगता सबार गड्यान कवळ्यांनी गायन केल्लें मूळ गायक गायिका ह्याच कवळ्यांत हिस्सा आसा बाय वेलिटा लोबो. 2 ताळयो तिच्या मनाक. मोठो जाता बासू अशी बिकतून येता आजकाल जीवन मुजा अशी कशी जाता भाषा संसो हनिकलो म्हाका साबून सांगता माय गे माय म्हाका कितेंच कळना म्हाका जालां तरी कितें काय समजना माय गे माय म्हाका कितेंच कळना म्हाका जालां तरी कितें काय समजना इस्कोलांत PT मास्टर स्पेशल क्लास दवरता कॅन्टीनांतलो कोंडो कोंकणो फुकऱ्याक शिरा दिता घे बा घे शिरा घे काय कसा बसर गेल्यार कंडक्टर पैसे घेवन विसरता तिकीट हातीक शकताना बोटां म्हजी मुड्डीता माय गे माय म्हाका कितेंच कळना म्हाका जालां तरी कितें काय समजना माय गे माय म्हाका कितेंच कळना म्हाका जालां तरी कितें काय समजना पुढच्या पोर गावचे चेडे लढाई अशी करताले रुकार सोडून खेळताले आणि म्हाका ते सिकला सोडताले अरे हांव चडता नाका 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 हांव चडता आजकाल म्हाका पळून ते तांच्या इतला गुलयता आंब्या तोरां चडय म्हणून म्हाकाच रुकार चडयता माय गे माय कितेंच कळना म्हाका जालां तरी कितें काय समजना माय गे माय कितेंच कळना म्हाका जालां तरी कितें काय समजना माय गे माय ओ माय ओ माय ओ माय माय गे माय बरें जालां माय कडेन क्वेश्चन विचारता तें आतां इल्लेशे डान्स आनी करनासलें तुका कांय समजलें ह्या पदा विशयान ते चेडू कन्फ्यूज आसा न्ही देखून आमी कन्फ्युजनार एन्जॉय करनाली विसरनी आसली सो कन्फ्युज्ड चेडू बरें जालां ओके आतां एक सवाल तुका आतां न्हवरो हजबंड वा घोव वा पती हेड ऑफ दी फॅमिली जाल्यार बायल कितें जायत म्हजे लेकार बायल काळीस नाही घुमटी कित्याक कोताय खंय जाय तें गोवा गुंडा येत नाही आनी मुखल्या वर्सान तुवें तेंत करताय आयो. ओके थँक्यू बरें जालां ते बरें करूं सुबीत पोद आय वॉन्ट स्पेंड माय लायफ विथ यू एक बरें पोद आसा आनी दोडें गायन करच्याक आमचे सांगाता बाब शर्विन माबेन आनी बाय सीमा जोस्लिटा बंटवाळ
Japari Nesun Destan Fadia Kolo Heun Geun Negopan Umyani Netungolo Muga tuja saule काळीजा हजारू माणो मोगान तोळे तू म्हाका दोळ्यांक वेडून दोळो Fadiacha toa puri Ailengo chirientu भेटून मोगावाती भेट तुझ्या उस्वाडान भेटून मोगावाती भेट तुझ्या उस्वाडान खुशी मुझी जाऊ दुःखा तुझी वाटून घे तुझीच बघडा काळजान भर तुझी सगळी स्वप्ना मोजी वेल बरं हें जालां यशवंत राव इल्लो बस आतां इंत बसा तो बसता तूंय बस मागीर मागणें करया तुवें लीड केल्लें खुशी जाली म्हाका कोणी ताळयो दिवना आतां इसारचें पडटा आतां तो राहुल लेडर रावन हांगा येवन खेळटाना 2 ताळयो दिवचे ना ताका खुशी करी येस तुमची नांवां सांगा तुजे दोळे बरे आतां ऐश्वर्या राय कितें ते दोळे आहले देव बरें करूं म्हजें नांव डियाना मेंडोन्सा व्हेरी गुड बरें आसा राहुल पिंटो तूं इतलो बारीक आसा भाऊ उखलताय कशें ताका कांय सांगायचें म्हणना देव बरें करूं येस थँक्यू आनी हांगा दोगां आसात सीमा जोस्लिन न्हू ओके थँक्यू तुवें वशी देव बरें करूं मागीर आनी एक पदां येताय न्ही तूं फिटनेस मारे आतां हें सादारण तुका जेजू बळयल्यार बरें जाता म्हाका न्ही ನಿಮಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೋಡೆ ಹೋಗಿ आणि ಹೆಂಗ ಸರ್ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಗ್ತಾವ ಹೌದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದ ಕೂಡ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ जुट्टू ओके म्हणून काय आनी केल्लें आच्या भावान आमच्या इयान सचिन तो दुबय पावला ताकाय जुट्टू आल्लो तोय ड्रम्मर्स त्या देखून आज हांगा साई वनायला जावं ती ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಿಡುವುದು ನೀವೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಅದು ಬೇರೆ ಉಂಟು
ಅದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ಜುಟ್ಟದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಅದು ಹಾಗೆ? ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಎಂಥ ವಿಷಯ? ಯಾವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಸಹ ಚೇಂಜ್. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಂ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾ? ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಉಂಟು. ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಬರೊಂದು ರಗಳೆ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಊರಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೇಬ್ ಸಹ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ. ಐವನ್ कळले आता म्हाका विषय. ओके, दोन ताळी होत्या. आमच्या शेवेन माबेन तो आमचो प्रोटेस्टंट भाव फ्रॉम उडपी हांगासर आयल्या टिमान तो चरित्र बँडान खेळटा. देव बरें करूं. आनी मुखार एकलो चरको येता, वंडर बॉय, मिल्की बॉय, चॉकलेट बॉय काले म्हणा ताका. आनी मुखलें पळोवत माणक्याच्या गायन डुरूम डुरूम म्हणून माणक्याच्या विशयान ती याद घाला आमच्या वॉल्टीन. खंय पुरो सोडला आनी म्हाकाय गोतू ना. वॉल्ट बाब हें कशें आयलें हें पळोवत डुरूम डुरूम म्हणून? अरुण किन्निगोळी आमच्या घरा लागीं जायते तोड गादे कुमेर मस्त आसल्यो. आनी पावसाच्या वेळार सांजेच्या मोळबार मोड मांडटना असल्या सुवातेनी माणक्याची बोबाट विपरीत. आनी विशेश जावन एक दोग माणक्यांनी पयलें सुरू करचें आनी उपरांत हेरांनी मेळून कोरसार गायतना हें कित्याक गायतात बा म्हणली म्हाका आसा. उरल्या दिसांनी थंड आसचे माणके, पावसिल्ल्या दिसांनी मात्र इतलें कित्याक रापितात बा म्हूण चिंतून तकली आटावन निमाणें उदेवन आयिल्लें गायन माणक्याचें गायन. माणके घोव बायलाच्या संभाशण बरी आसच्या पदाक बायला ताळो आनी एक गांवठी फोक म्युजीक हाजो वास दिला लॉयन. तुज्या लेकार माणके लव करतात म्हणून जालें. आनी तशेंच आसाची उतरां सादर करता अश्विन डिकोस्ता, लवा बॉय. दुरुम 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 आलतोडीच्या तळ्या लागी सांगता माणको बायले लागी बाहेर पोळे मोड म्हणला उडून उडून येगो डान्स मारिया. हे दुरुम 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 पावसा मोडांक साला मारून दुरुम 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 पावसा मोडांक साला मारून. आलतोडीच्या तळ्या लागी सांगता माणको बायले लागी सो पाऊस मारू तळे सगळे उदकान भरू. शिरंदरी सो पाऊस मारू तळे सगळे उदकान भरू. दुरुम 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 उपरांत आमचो मोग सुरू. दुरुम 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 पावसा मोडाक सलाम मारू. दुरुम 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 पावसा मोडाक सलाम मारू. तळ्या लागी सांगता माणको बायले लागे. सोरपा दिवडांक कोलो बोरू पोटा अशी तंडुरो. अरे सोरपा दिवडांक कोलो बोरू पोटा अशी तंडुरो. दुरुम 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 आमची बिळगी सगळ्यान बरो. तुमे दुरुम 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 पावसा मोडाक सलाम मार. दुरुम 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 पावसा मोडाक सलाम मारू. दुरुम 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 पावसा मोडाक सलाम मारू. पावसा मोडाक सलाम मारू. पावसा मोडाक सलाम मारू. देव बरें करूं. अश्विन राव खंय धांवताय रवी. आतां विशय काय म्हळ्यार हांवें उदळ सांगलें माणकी मोग करतात म्हणून जालें. पिळगी वाडो हें बरो आसा न्ही. होय डेफिनेट तुवें माणक्या काजार करतात पळय आयको ना. हां थंय ओळाकाडू. होय खंय गे उडपी खंय खंय पावस येजे म्हणून खंय. मागीर पावस तांचे डिवोर्स जाल्यार पावस रावता खंय. ते बरें गोत्त ना म्हाका तितलें डीप. आतां विशय काय म्हळ्यार तांचें लव बरें जालें पिळगी वाडली तुजी कताला वाडची. कित्याक म्हळ्यार कालाक म्हळ्यार मिल्की बाय म्हळ्यार तूं फेर आसाय.
चॉकलेट बाय म्हणून पयलीं नांव दिलां लवर बाय म्हणून हांवें म्हणलें आज काल म्हळ्यार हांगा सुमार 300 दोळे म्हळ्यार जेट्स चेंज वन तुका पळयतात म्हाका दिसना विशय इल्ली सांग केदळा म्हणून तुजो लव केदळा म्हणून म्हजो लव तांकां मागीर हांव 1 to 1 मेळटा जाल्यार देडशे जाणांक मेळटा पळय कितें why not? आसा जाल्यार आसा म्हूण तांचे मुख जाता ती ना देव बरें करूं तर 150 जाणां मीट जायचे तुवें ओके हांगासर आयक सोदू फस्टान बसून टेम्पो चड जालो विब्राटो उणें जालो आनी जाल्यार म्हणटलोय सिंग करचें कश्ट की जजमेंट कश्ट की एक्चुअली जजमेंट करचें कश्ट पूरेटला कोक्केने मारे कुल्ले बोडा सीरा येस मुकलें एक बरें पोत बाबाक लिखणी खंय दोन मेळ्ळी की गुर्तुना वेंगेन धरून एक सिग्नेचर पोत आमच्या वळटदान ते स्किन्नी गोळीचें तुज्या निलशा दोळान तुलें सन्ने फरून व्हरूंक लिपोवन काळजान म्हज्या अशें बरीं बरीं उतरां आसात तातूंत बारी सोबीत आसा आनी हें पोत कशें जल्मलें गुर्तुना हाची एक ल्हान स्टोरी आसा ही काय म्हणी आरू तुज्या बरी तरणाटपणार आमी पयल्या फावटी मोगाच्या चिंतनांत आसतना एका व्यक्ती दुसऱ्याचो कितल्या पुरा नमुन्यार मोग करियेत कसो कितलो मोग करियेत म्हण चिंतून नासलो मोगाचें शिखर या एपिटॉम कितें आमी म्हणटा ताजी पराकाश्ट आतां कितें ह्या विशीं चिंतूंक लागलो दोतोर शिकयतात दुसऱ्या खातीर जीव दिवचो मोगाचें हें निमाणें हंत म्हणून पूण म्हाका दिसलें हांवेंच एक बाळशें जावन जल्मून म्हज्या मोग करणाऱ्याच्या उस्क्यार खेळचेंच तें मोगाचें तो अल्टिमेट मोग म्हणून अशें उदेलीं उतरां तुज्या पोंटा तामसाणेन तामसाण म्हजी मेळो बाळशें जावन मोगा उस्क्यार तुज्या खेळूं आनी राखणो रायिल्ल्या ह्या कामान वाचून एरीक बाबान म्हाका एक दीस घरा आपयलें एरीक बाबाच्या घरा गेल्ल्यानच जॉयस बायन बरी एक च्या करून दिली आनी एरिकान थोडे वळी म्हाका गावन दाखयल्यो तुजो पूत रितेश गिटारार बिट्स दिवन आसलो कॉर्ड्स दिवन आसलो थोडे शब्द इल्ले पाटी मुखार करता रे बा आयकूंक बरें जाता म्हणलो आनी अशें सगळें पद म्हाका गावन दाखयलें पद आयकतना म्हाका सपात्यो कश्ट मारले ह्या पदाचो मूड ताजो अर्थ ताजी बोगणां ती सर समजोवन ताका बसयलें संगीत तें वेगळ्याच स्तराचें आनी खरेंच हें पद हर एका कार्यांनी काजारा सोबाणांनी आयकूंक मेळ्ळें आनी म्हाका प्रत्येक जावन पद घडणार म्हणून नांव दिवंक सांगलें आनी मुळांत हें गायन रॉनी डिकुन्ना हांचें रॉनी डिकुन्नाचो ताळो संगीत आनी ट्यून आनी रचन आमच्या एरीक बाबाचें वाव ते सॉंगी ते कितले उठ आयकल्यार खुशी भोगता आनी सादर करता हांगासर आसा हॅट्रीक हिरो तो आसा रॉबिन सिकेर 2 ताळयो तांकां दिया आनी खुशी पावया आतां हॅट्रीक हिरो म्हळ्यार हांवें हॅट्रीक हिरो शिवराज कुमार एकलो आसो ओके ताची 3 फिल्मां कंटिन्यू हिट जाल्लीं काय तूं जे हॅट्रीक साधने खाल्या म्हळ्यार सांगता की तूं हांव सांगता ओके तो गांवांत आसतना राय कोगुळ जालो सीदा गल्फा गेल्लो कावले 2 वर्सां थंय वचून गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर थंय वचून थंय मारलें पाटी आयलो पाटी आयिल्ल्या 3ऱ्या वर्सा हांगासर एवॉर्ड बेस्ट सिंगींग मेल एवॉर्ड मेळ्ळें सादारण 1, 2, 3 लाख रुपया जाले 3 वर्सां भितर तें ताजें हॅट्रीक साधन त्या देखून ताळयो दिवंक खुशी आसल्यार त्या ताळयो दिया आनी हें हॅट्रीक साधन कोणाक कितें ब्रेक करूंक जायना जशें सचिन तेंडुलकर आसा अशें शिवराज कुमार आसा ते ब्रेक करूंक जायना देव बरें करूं पोद आसा वेंगेन धरूं तुझ्या ओंटा तामसानेंत तामसान म्हजी मेळो बाळशें जावन मोगा उस्क्यार तुझ्या खेळू उस्क्यार तुझ्या खेळू उस्क्यार तुझ्या खेळू
म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेगेन धरून ह्या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेगेन धरून ह्या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं निळशा दोळ्यांतुले सान्ने फारून व्हरून तुझ्या निळशा दोळ्यांतुले सान्ने फारून व्हरून लिपून म्हज्या काळजांत उजवाडान भरून तुझ्या निळशा दोळ्यांतुले सान्ने फारून व्हरून लिपून म्हज्या काळजांत उजवाडान भरून उजवाडान भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेगेन धरून ह्या मोतयांनी सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं तुझ्या हाशान फुल्ली फुलां मनान म्हज्या दाळून तुझ्या हाशान फुल्ली फुलां मनान म्हज्या दाळून मोगान म्हज्या गुंतून केंसार तुझ्या माळून तुझ्या हाशान फुल्ली फुलां मनान म्हज्या दाळून मोगान म्हज्या गुंतून केंसार तुझ्या माळून केंसार तुझ्या माळून केंसार तुझ्या माळून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेगेन धरून ह्या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं वेगेन धरून ह्या मोतयांनी भरून सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं सांग म्हाका सांग तुजो मोग कसो करूं थँक यू देव बरें करूं वेगेन धरून एवढी वेंग दी पण म्हाका न्ही अशें मुखार गे व्हंकल बरी काम जालें विशय घाले म्हळ्यार म्हाका आनी व्हंकलेक भयंकर गालवट सयपा काले म्हणटा सकाळीं हां कंडा बटे गालवट म्हळ्यार मारूंक एक बाकी ताणें म्हाका अयो 2 सोडी जाले तुका मारलें गे ताणें मारूंक प्रायांत हांव 8 वर्सां व्हड सायबा खंय मारचें म्हणजे की प्रायांत व्हड जाल्यार मारता म्हणना न्ही मागीर घाल जालें विशय घाले म्हळ्यार विशय सार घाले विशय घाले विशय इतलें सकाळीं उठता म्हळ्यार न्ही तांट रे बा तांट म्हळ्यार ओहो हे न्हय ते तांटूक रेडीत तांटूक रेडीत
तुवें घरा घालता जाल्यार तांट रे बा तांट म्हणा म्हणना तुवें सिंपल करी जालें इतलेंच 4, 5, 7, 8 मेसेज आहात व्हॉट्सॅपार तुज्या व्हंकलेक धाड व्हंकलेक धाड आनी डिलीट कर आनी ओगेत न्ही तें रात तींक सांजेर घरा येशी कोणाक धाडिल्ले सुकून म्हाका येयल्ले तें न सुरू जाता गलाटो तांट रे बा तांट नाका येत गे तूं आतां हो कालें करता म्हळ्यार म्हाका आनी म्हज्या व्हंकलेक तांट रे बा तांट शिकयता म्हळ्यार मेसेज डिलीट करून वगेत राव म्हळ्यार बास ना म्हाका वय हो ही मिनी जुट्टू साहेब सांगली बरी तूं मिनी म्युझिशियन ओके टायट फिट जीन्स नासतना कार्य सबना काला म्हणटाय वळटी बाब ओके जीन्स याद घालाय तुवें आनी एक टायम आसलो आमच्या हळ्ळेनी स्पेशली मंगळूरचे म्हणना हळ्ळेनी जीन्स आनी एक 20-25 वर्सां पयलें म्हणना जीन्स आनी टी शर्ट घाल्ले उरले तें येयल्लें चेडू बिंदास म्हणून पूण आज हेच जीन्स हेच टी शर्ट तें कम्फर्ट जालां कम्फर्ट तें घालून गेल्यार सुलभ वचूंक बसार तेणें पुरा मुवमेंट इजी म्हणून आतां कोणी मायंड करना आनी आज काल कितलें म्हळ्यार हेणें बिंदलें तेणें बिंदलें पुरा तेंय फॅशन जालां आनी तें पुरा मोतीन दवरून आमच्या कवी बा वॉल्टरान बरयलां तुज्या जिन्साक बुराक कितलें मा आनी इतलें अर्न जाता कितें म्हाका तें कितें कितें जाता म्हणून ताचीं उतरां ताणें बरोवन आनी तें सेंड केल्लें कवन आमच्या LVS लॉय व्हॅलेंटायन साल्डाना हाका आनी ताणें सोबीत एक ट्यून घालून ताणेंच गायन केलां जिणी रंग कवळेंत आनी आज हांगासर सदर करूंक आमच्या लॉय व्हॅलेंटायन साल्डाना आनी बाय वेलिटा लोबो हाका उलो दिता हें ट्रॅक आसा कित्याक म्हळ्यार हातूंत मस्त सिंथसायज म्युजीक आसा त्या देखून इल्लेशें केळोंक बघ ह्या बँडांत म्हणून ट्रॅक प्ले करता हें करून सांगात दियात सदर करता टायट फिट जीन्स हें पद लॉय व्हॅलेंटायन आयसो म्युजीक डायरेक्टर सांगतास सबार फिल्मांनी काम करता तो आनी सांगतास बाय वलिटा ताळयांचो आवाज दिल्यार खुशी दिना जाल्यार नो प्रॉब्लेम येस तुझे नीलशे रंगाचे हे जीन्स करता हाल म्हज्या काळजाचे अरे पोखरी पोखरी तोळे ताचे काजळ रंगाचे हे दोळे सोडटा नींद म्हजे रातीचे तुझे नीलशे रंगाचे हे जीन्स करता हाल म्हज्या काळजाचे अरे पोखरी पोखरी दोळे ताचे काजळे रंगाचे हे दोळे सोडटा नींद म्हजे रातीचे चेडवा सांग सांग तुझ्या जीन्साक इतलं बुरा कित्याक मा तो मान दाबून व्हरून वस्तूर कितें पावोंगा हो चिडिया अरे रे सोड चिडिया मान वस्तुरात दाबाना या मुझ्या हृदया भितरली काळजा उडी कित्या काय कना आय्यो 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 टाइट फिट जीन्स तुझे नीलशे रंगाचे हे जीन्स करता हाल म्हज्या काळजाचे अरे पोखरी पोखरी दोळे ताचे काजळ रंगाचे हे दोळे सोडटा नींद म्हजे रातीचे तांबडे तांबडे वोट फुगरे तुझे गाल हलचे दलचे पेगाड तुझे करता म्हाका अमाल नीलशे नीलशे दोळे दोळ्या काळे कजाळ एकच तुझी दिश्ट म्हाका काळजा तुटेक वादाळ हे चेडवा सांग सांग हे जीन्स तुझे पेगडा कशे अर्धाता हालवून दलवून तू गो बैसतना फुटा कितें कावचेळी भोगता हो चिडिया सांग रे तू सांग तू का म्हजो हुस्को कित्याक ना अरे कित्याक
माझ्या जिन्साशिवाय डोळ्यात मुझ्या मोग झळकाना आय्यो 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 टाईट फिट जीन्स तुझे निळशर्गाचे हे जीन्स करता हाल मुझ्या काळजाचे अरे पोखरी पोखरी डोळे ताचे काजुळे रंगाचे हे डोळे सोडतात नींद बुजे रातीचे ते बरे करू बरें जीवन सिद्धी राहुल आनी स्नेहित वसा जीन्स घालनी चेडवांक पुरो मजा लागयांक सोडा बाबा हार्ट बीट चड जालें म्हणून 1 2 3 4 5 5 ಜನರ ಮುದ್ದಿನ ಗಂಡ ಹಾಂव एकलो आतां ओळख करया नांव सांगया तुमचें लिनिटा डिसोजा अड्यार पदा अड्ड्यारचें बरें आसा डियाना मेंडोन्सा तुका सांगलें न्ही तेंत न्ही तूं ओके डेलिशिया पिरेरा उर्वाता डेलिशिया स्पेलिंग कशें DELITIA तें डेलिटिया जायचें न्ही तें कशें डेलिशिया जावचें नेशनाचे स्पेलिंग सांग पळया म्हाका नाका घेवं ओके तुजें तशें काय आसा ना न्ही ग्लेनिना ग्लेनिना लोन ना ग्लेनिना ग्लेनिना मागीर MCC आहा न्ही लोन दिता टेंशन करनाका ओके सांग तुजें हें बरें आहा रिंग पुरा करिश्मा मोंतेरो उर्वा एक 5 जाणांक 5 थळयो दिवन कशी पावोवया आमी रायट तुका मागीर जेवतना मेळटा ओके देव बरें करूं आतां एक स्त्री सर्गा गेल्यार कालें म्हण येत तुमी इल्लें सांगा पळय उलया एक स्त्री सर्गा गेल्यार कालें नांव दियेत कालें नांव दितात काय एक नांव दिया पळय कालें दितात एक स्त्री सर्गा गेल्या सर्गाची राणी दुसरें काय बडवो म्हण येत गी आंज म्हण येत गी म्हण येत ओके मस्त जाणां एकत्र सर्गा गेल्यार कालें म्हण येत आंजांसो जोमा म्हण येत गी थमाने ओके आनी आतां पुरा स्त्रियो आसले पुरा स्त्रियो एकच फावटी एकच दीस सर्गा गेल्यार कालें म्हण येत म्हणचें घालें शांती संवसारांत घरांत आंज आयला मुखलें पोत आशना डिसिल्वा कुलशेकर
देव बरें येस आनी सबीत बाळ तूं आंजा बरें दिसताय पूण नाका प्राय जाल्या BC ಅಂತ आद देव बरें थँक्यू मुक्लें पद बारी सबीत आसा केसार कळो कपलार तिळो कानार भांगरा किणकळो हें सबीत पद आनी हाची लास्ट लायन जर एप्लिकेबल टू यू तुमी हांगासर मुखार येत केसार कळो कपलार तिळो कानार भांगरा किणकळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गालां वयलो फोणकुलो तुमच्या गालान डिंपल आसा जाल्यार वेग्गी मुखार या व्हडाय जातात ल्हानाय जातात डिंपल आसा जाल्यार मुखार या तांकां 1-2 प्रायजां आसतात 2-3 CD आसा जिनियरांक तुमच्या गालार जर डिंपल पडटा वायल यू स्पीक ऑर वायल यू स्मायल इफ यू गेट डिंपल ऑन युअर चीक व्हडां जातात ऑर चिन व्हडाय जातात धाकटीं जातात क्विकली मुखार एक दोगां तेगा मुखार आयल्यार हांगासर 2-3 CD आसात तशें एक लायला आनी कोणी आसात की चेरके जातात ये पळता वेग्गी धांवून जे आतां धांवांतला आनी कितें धांवचें तुवें आं ये काय म्हणून सदीचे पडटा घेवन ये रापा येजे येवं कितले मेळटा कश्टात गे आनी कोणी आसात गी ना आमचे इल्ले पळय गाल खंय आसा पोता दिसता की तुमकां दिसता किंगोचे लायट दिसता आं हांगासर एक आसा तुजो खंय हांगासर हांगा एक गे तांणी सदीचें म्हणलें हांवें आं हांगासर एक दिसता म्हाका हांगा हें पिंपल सायबा डिंपल न्ही ओके हांगा हेचेर पळय वता हाचेर लायट अशें एडजस्टमेंट करी तूं आसा रे तूं जाय म्हाका ते शामेना काड रे ओके खंय आसा पळय दाखय खंय म्हाका हांगासर दाखय आं हें व्हडलें आसा माडी लायत म्हणून आं तुजे बरें बरें हात शिनीशन 2 हात हे केस इल्ले फाटीं घाले व्हडना न्ही इल्ले टर्न कर पळय बाबाक दिसल्यार बरें आं ओके बरें आं काय मातसो दिसता म्हाका आं 2 आसात तुमचे आसात की हांगासर 2 आसात ती दाखय आतां हांगासर आं तुजे काडले रे पोता शामेना म्हळ्यार रे मुस्कू कोंकणीन मुस्कू म्हणटा अरुण राज म्हणटा म्हाका वतू ना हें काण घे कांय जायना साहेब म्हाका पिडा ना पीड जाल्यार कांय जायना व्हडना आतां हांचो सुमार जाणां आसात 1 2 3 4 5 6 7 त्या देखून त्या गांवांक नाम दिया म्हाका सांगा कोणाचे तुमकां तितके ओड दिसतात पळोवंक ओड दिसतात नंबर अशें येता गिवन नंबर्स लायक दीस 1 2 3 4 5 6 7 वीच नंबर डू यू प्रिफर फॉर द प्लेस सांगा नंबर उलया नंबर 5 5 1 2 3 4 5 एक CD काणे फाटली हाली कळ्ळें ती कळंगा हें काण घे तुजें नांव कितें सांग आयझल कालें करता तूं 6th स्टँडर्ड 6th स्टँडर्ड गे तुका मोबायल लायक की मम्मी लायक मम्मी बस तूं शिकताय बरें हुशार जाताय बस आनी एक आतां नंबर अशें 1 2 3 4 5 6 आतां खंयचें एक CD एक्स्ट्रा दिवया 4 समाज ह्या बंदर मात उलयता तेणे उलयना तुमी घालें विरोधा पक्षांत आहात की 4 ओके 1 2 3 4 तूं जावे साहेबा दर संतोष भाव काळें घाल ना लाय हांगे नांव सांग तुजी जोरान सांग रितेश पत्राव खंय तो बेजार तुका बेजार करना वस बिंदास ओके आनी एक CD दिया आं 3 कोणाचें फिलियात गी म्हणून रप्पा 3 म्हणाली कोणाचें फिलियात तें कळ्ळें एकलो 4 म्हणटा आतां 1 2 3 4 5 आं 5 गी 1 2 3 4 5 नरबड बाबा घालें म्हणटाय तो ही कोंकणी CD घडणार आनी आमचें कार्य आज फेसबुकार लायव्ह आसा माणसोपणाच्या पेजीर सांगता दाईजी प्रवीण ताच्याय पेजीर लायव्ह आसा देव बरें करूं आतां सांगा म्हाका एक CD दिया नंबर 3 म्हणटात धरा ओके देव बरें करूं तुमी हांगा या दायने मूठ हांगा या ओळ ते पंतार आसा हाका दिना जाल्यार म्हाका मारता तो ओळ तें आसा एक CD काडून वचता तांकां बरा बेस्ट प्लेस तुमकां बरा समाधाना करा वसा काण घेवन तो सजे तें मुखलें पद गांवक सबार जाणांक आमी कॉन्टेक्ट केलें अरमान मालीक म्हणसर कॉन्टेक्ट केलें कोणी म्हणना पुरो बिजी त्या देखून वाळटी बाबान म्हळें तूं एक आयना तेणें फ्री भोंवता आयना तूं सांग म्हणलो देखून मुखलें पद सादर करूंक हांव खुशी पावतां हें पद केसार कळो कपलार तिळो कानार भांगरा किणकुलो पिशार म्हाका घालता तुज्या गालां वयलो फोणकुलो कितलीं बरीं उतरां आसात ह्या उतरां बरोवट येवन दिल्लो बाब एरीक हांणी आनी हें पद कशें भुंयक पडलें इल्लीशी तशी झळक दी ही हे घडल्लें हाज्या फाटली गजाल हांवें पयले फावटी सांगची आज
त्यावेळा हांव कोडयाळ एडवान्स टेलिकॉम म्हणल्या संस्थेंत काम करनासलो मुंबयचे एका कंपनी आनी सदांय काम जावन संजेर 6 वरार बस धरचें आनी किन्नी गोळी म्हज्या घरा वयचें आसलें. अशें सदांय घरा वेताना बायकाम पाडी लागीं एक चली बसार चडटली. सादी मुस्तायकी लावीन आयकता लावीन सांगून जायना पयलें. सादी मुस्तायकी कपलार तिळो केंसार धवे कळे एक बॅग घेवन बसार चडचें आनी हाळ्यांगडी देंवन वेताली. चेडूं इनवांचें ती चली खंयच्या जातीची हांव नेणा हांव तेज्या लागीं उलयल्लो ना. बस भरलें आसतलें जाल्ल्यान तिणें म्हज्या लागीं रावचें बॅग म्हज्या लागीं दिवचें हांवें बॅग काडून बसचें एक हांसो दिवचो आनी उपरांत तिजें स्टॉप येताना देंवन येचें. ती आमी एकामेका उलोवंक ना पूण तिणें न्हेसचें तें कॉटनाचें सलवार केंसार धवे कळ्ळे सोबित तोंड कपाला वयलो तिळो हसतना गालार पडसो तो पणकुलो कानार सोपसो तो सोबित किनकुळो म्हाका कावन बरोवंक इतलेंच पुरो. आनी तिका पळोवन पळोवन बसार उदेल्लें कावन केंसार कळो कपला तिळो कानाक भांगरा किनकुळो ओ सोय कित्या नाडटा तुज्या गाला वयलो पणकुलो. ती बाय तुका बॅग दिताली म्हणून आं आतां हें काम करचें तुवें त्यात बायकावणाचें बसार वसाचें बॅग विथ तिसरें भुरगें मेळोंक पुरो तुका काण घेवन संतोश पाव. ओके आनी केंसार कळो सादर करता हांवूच. केंसार कळो कपल तिळो कानार भांगरा किणकुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोणकुलो. केंसार कळो कपलार तिळो कानार भांगरा किणकुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोणकुलो. Loyan East, taga doon tayo diya. Elson Gomes on saxophone. Hudson. तुझी वंट तामसण पळोवन गुलाब सयत बाव तुज्या गोडच्या ताळ्याक आयकून बोगले ताळूस राव तुज्या आंगा परमळाक सांपे सयत फूल तुज्या दोळ्या जगलाण्याक रातीन साळक फूल. तुझी वंट तामसण पळोवन गुलाब सयत बाव तुज्या गोडच्या ताळ्याक आयकून बोगले ताळूस राव तुझ्या आंगा परमळाक सापे सयती फूल तुझ्या दोळ्या जगलाण्याक रातीन साळक फूल. केंसार कळो कपालार तिळो कानार भांगरा किणकुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोणकुलो. गालांक पळोवन संद्र लजेन बरल बोडी तेलती फुलती सोबाय पळोवन सूर्य दोळे मोडी बोकरी बोकरी हाशान बाय निचेव मोजो फूट हालचें दलचें कमर पळोवन मोगा काट स्तूट. पुगऱ्या गालांक पळोवन संद्र लजेन बरल बोडी तेलती फुलती सोबाय पळोवन सूर्य दोळे मोडी बोकरी बोकरी हाशान बाय निचेव मोजो फूट
हलचें दलचें कमर पळून मोगा काटस्तूट सारकोळो कपाल आरतीळो कानार बांगरा किनकुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोणकुलो गाला वयलो फोणकुलो गाला वयलो फोणकुलो म्हाका हिपो सांग येत नाही रे बाब एक्स फॅक्टर पळय नाका वाय फॅक्टर मात पळयचे तुमी बरें जिणे रंगांतले आनीक हिट पद हें आसा हांडयेचीं स्वप्नां हांडयेच्या स्वप्नाक डान्स केल्लो आसा म्युजीक दिवन आमच्या लॉयन हें गॉडविन स्पार्कल आनी हेरा पिंटो तांणी व्हिडियो केल्लो आसा युट्यूबार वचून तुमी ऑल्ट डावन ती सॉंग्स और हांडयेचीं स्वप्नां म्हण चिंसायचे आनी तुमकां तो व्हिडियो पळोवंक मेळटा मस्त खर्च करून तो व्हिडियो केल्लो आसा मस्त ताका व्ह्यूज आसात आनी हांडयेचीं स्वप्नां कशें आयलें तुवें आतां हांडये हात घालय सायबा हळे ही हांडयेची सोबाय गांवांत आसल्यार मात्र कळीत शहरान आसल्यार गुत्तू ना किन्नी होळी आमच्या घरा लागीं व्हडली बांय आसली आनी शेजारची आसपासची सर स्त्रियो सगळीं आमच्याच बांयक उदक भरूंक येताली तुमी जाणा दादले आळसी ते उदक भरूंक बिलकुल येनात आनी स्त्रियांनी कळसो तो बांयक देंवसो भरसो आनी भरिल्लो कळसो अशें बॅलन्स करन तें हांडयेर दवरचें आनी सबार वाट सोलोवन उदक घरा व्हरचें तें मात्र न्ही ल्हान भुरग्यांक हांडयेर बसोवन जालांत तोटांत भोंवडावन मंगाटावन लावचें खावचें हें पळोवन त्या हांडयेचेर बारीस मोग आनी एका तराची मिस्ट्री म्हणटात पळय तशें म्हाका सगळ्यांनी चलयेचे गाल वोंट कमर आनी कितें ताजे वयर कविता बरयतना त्या पाप इतल्या म्हत्वाच्या हांडयेची बिरमोत म्हाका दिसली आनी कविता बरोवन सुगली आनी सुकोवन म्हणल्या बरी ती लॉयच्या हाताक सांपडली लॉयन ताका असो एक बिलकुल बिंदास उडतो ट्यून आनी संगीत बसयलेंगी आयकोन सुमार वर्सां उपरांत परतून हांव त्याच हांडयेच्या मोगार पडलो आनी हें पद टपोरी पद म्हणटा तें सांगलें बरी हेरा आनी गॉडविनान अपुर्बायान व्हिडियो काडून घाला मोग भरला काळजान म्हज्या कतकतच्या दुदा बरी सांग वा वा म्हण मागीर मोग भरला काळजान म्हज्या कतकतच्या दुदा बरी सांबाळ तूं ये गो सांबाळ दर गो सकला पडच्या आदी आनी हांगासर तुका समजूंक जायना तुका राती 12 वरां समजूं जाता जावन दी आनी हाका हांव ज्युनियर अर्जुन जन्या म्हणा पळयता आज काल्याक म्हळ्यार जुट्टूक न्ही ताच्या जिवाक तुज्या जिवाक न्ही हें धरलाय ना पिडो सिंथसायझर ताणें एक यूज करचें अर्जुन जन्यान आनी हाणें एक यूज करचें तो सिंग करतना खेळटा हें टॅलंट सगळ्यांक येना आनी हांडयेची स्वप्नां गायन करता म्युजीक डिरेक्टर जिणी रंग सांगता आसा उरल्या सिटींग ताणें बरें बरें म्युजीक दिल्लें आसा फिल्माक दिता तो ताचो स्टुडियो आसा पिकारनगर 10th जिवांत अस्कत जाल्यार मोतीन जबरदस्त आसा आनी तो आसा लॉय व्हॅलेंटायन सल्डाना तुमचो सगळ्यांचो ताळयो मेळा एक रिदमाक रिदम या ओके 1 2 3 4 That's nice. तुझ्या हांडयेचे अशे म्हाका लागला गो पिशे दीस रात नाका ती बोगणा दीस रात नाका ती बोगणा न्हिदेन सयत तुझ्या हांडयेची स्वप्नां तुझ्या
주제 락락고 비세 Hadi bizattı kol solokun Hadi bizattı kol solok Bele karitu burgomut Illi bir mut boçerda Hadi apurci aşa tu bak Hadi apurci aşa tu bak तुझं हाडीचे असे बाक लागला गो पिशे पोरेचं सोबता नाजूक पोट पोरेचं सोबता नाजूक पोट अर्धून बांधलाय कापडा गाठ इल्ली बिरमत मोजेरदा हांडी आपुडची आशा तू बाग हांडी आपुडची आशा तू बाग तुझ्या हाडीचे असे बाक लागला गो पिशे तुझ्या हाडीचे असे बाक लागला गो पिशे तीस रात न कधी बघणा तीस रात न कधी बघणा निद्यांचं इथं तुझ्या हाडीची स्वप्ना वा वा निद्यांचं इथं तुझ्या हाडीची स्वप्ना हाचे ओरिजिनल वर्जन युट्यूबार ऑलरेडी आसा सो ताजें म्युजीक इल्लें डिफरंटूच आसा तुमकां आयकयत सो ते इल्लें काले म्हणटात एक इंडियन एथनीक मिक्स करून केल्लें म्युजीक सो हांगासर आमी ते करूंक अवकाश मेळो ना त्या देखून आमच्या एक बँड स्टायलार आमी परफॉर्म केला सो दया करून वॉल्टर दांतीसाच्या यूट्यूब चॅनलार वचून ते सॉंग तुमकां पळयत बाय सिमेंतिनी हंगा आयल्या अकल बाय आयल्या न्हीद सहित अंडीची स्वप्ना अरे जेप्पारे पण पूजा रावंदीर तशें कांय ना ओके जावं दी आनी हांगासर परत 2-3 सीडी हाडून आयलो एक ल्हान वॉयस इमिटेट करता ताच्या अकरेक एंडार सवाल विचारता त्या वेळार तुमी सांगल्यार जालें ताचे पयलीं सांगनाकात ही एक दाटी आसा तुमी खंयच्या चॅनलार येता म्हणून मागीर सांगल्यार जालें ऑर प्रोग्रामाचें नांव सांगल्यार जालें हांगे कारण उलोवची स्टायल अशीच कन्नडांत आसा ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಮಾಡ್ ಸೊಬಾಣ್ ಕಲಾಂಗಣ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸುವಲಾಲಿ ಅದ್ಯಾರೋ ಚಾಪ್ರಾ ದೇಕೋಸ್ತಾ ಅಂತೆ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಕರೆತಂದರಂತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿ ಇವರೇ ಒಬ್ಬ ನಿಪುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ಎರಿಕ್ ಒಸೇರಿಯೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ MC ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿಬೋದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬಾರೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತಾ ಆದರೂ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಎರಿಕ್ ಒಸೇರಿಯೋ
तू किरा ताका तें बरं आसता तें कट केलां हांवें. आतां म्हाका सांगा हें प्रोग्राम खंयच्या टीव्हीर खंयच्या नांवार येता हो मनीस तांतू मात्र सीमित तो अँकर. म्हाका सांगा कोणाक जाता वेगळी सांगचे आनी वयर म्हणजे 3-4 सिटी आनी दवरल्यात एक घंटे न्ही दुसरें काय तुमी दायची टीव्ही मात पळोवची दिसता. ओके TV9 एका दोगांनी म्हळें कोणें तें आं कोणें म्हळें दोगां तेंगांनी म्हळें ती पूर हांगासर येया. TV9 करेक्ट अँड द प्रोग्राम इज वॉरंट. बरें हांगासर कोणें TV9 सांगलें आसतात वयर येयात आनी तुमकां एक CD मेळटा. आनी हें काल्याक सांगलें म्हळ्यार मुखलें पद आसा बाब एरिक ओझेर ह्या सकड संस्थेचो रुवारी तो ये सर एक CD काण घे. म्हाका पीड आसा म्हणून पीड आल्यान मात डावट आल्यान मात कॉन्फिडन्स नासल्यानी मॅडम काण घे. तुवें सांगलें रे पोता तुवें काल डिस्नीलँड पळोवचें की देव बरें करूं. येस बरें जालां तुमी सांगल्याक देव बरें करूं. केसार कळो पद जाल्ले उपरांत आतां किराक मोग पेरा असो तडीक मोग लारां असो बरीं उतरां आसात ताचे विशयान ल्हान एक स्टोरी आसा म्हूण चिंता वॉल्टराची सांग. वय हें पद घडिल्लें एक बरी स्वारस्यकर विशय आसा. म्हाका दिसता 92-93 म्हूण दिसता एरिक बाबाक एका कोंकणी फिल्माक संगीतकार जावन आपूण आयिल्लें फिल्माक म्युजीक दिवंक. आनी एरिक बाबाक उडा आसा सोंग पुरो फिल्म खंयचें तें म्हाका उडा आसना आतां पूण एरिक बाबान म्हाका जॉसी पिंटो डिना पिरेर तशें 4-5 जाण तरण्या जोड्यांक पदां घडणाराक आपोवन बरयणाराक आपोवन सांगलें अशें काणी सांगून पदां जाय जेवून म्हाका म्हणलो तूं डुएट कर रे बा तूं मोगाची पदां बरीं बरयताय म्हणलो. हांवें त्या उपरांत त्या पर्यंत कावना मात बरयलीं डुएट बरोवन म्हाका तें कितें म्हणून कळीत ना पूण एका हप्त्यान पद दिवंक सांगलें. अशें चिंतून मांडो करपू नासतना खंयी बुकार 2 वळी हांवें वाचल्यो किराक मोग पेरा असो ओनयेक मोग देरा असो म्हणून. पूण त्यो वळी इल्ले विस्तारून इल्ली बदलावण केली पूण ओनयेक मोग देरा असो आसल्या कडेन तें तितलें बरें लागना देखून तडीक मोग लारा असो अशें बदलून पद रचलें. एरिक बाबा व्हरून दिलें तें पिक्चर कितेंय कारणान ती जावना पूण पद हिट जालें. अपुर्बायेचें संगीत आनी एरिक आनी जॉयस बायसो तांच्या टॉप हिट पदां पैकी हें एक जालें. बरें सादर करता हांव मालगडें जोडें पूण काळजांत अजून तरणे आनी पोखरी पोखरी जोडें बाब एरिक ओझेर आनी बाय जॉयस ओझेर विश्व कोंकणी कलारत्न आनी कोंकणी आबोलें. मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग गो चेडवा तुज्या फुगऱ्या पोल्यांचो. किराक मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग रे चेड्या तुज्या पोखरी दोळ्यांचो. किराक मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग गो चेडवा तुज्या फुगऱ्या पोल्यांचो. किराक मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग रे चेड्या तुज्या पोखरी दोळ्यांचो. किरलालो मोग मोजो तुजो वाऱ्यालार नासतना गो पेटलो कसो मोगा उजो.
पावसा थेंबो नासतानाच किरलालो मोग मोजो तुजो वाऱ्यालार नासताना गो पेटलो कसो मोगा उजो मोगांचो घडोवंक रे नाका वाऱ्या उदका आसरो मोगांचो घडोवंक रे नाका वाऱ्या उदका आसरो म्हजे आनी तुजे दोळे एक जाल्यार बरो किराक मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग गो चेडवा तुज्या फुगऱ्या गालांचो किराक मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग रे चेड्या तुज्या पोखरी दोळ्यांचो तेंबो तुकंदरनीक मोडच्या आदी कडलो आमचो मोगा कळो सगळ्या गांवांत परमळटाचो पानां वयन उदका तेंबो लोकंदरनीक मोडच्या आदी फुल्लो आमचो मोगा कळो सगळ्या गांवांत परमळटाचो दुसरे पेर तडीक मेळत बोलतेलार किसोदी दुसरे पेर तडीक मेळत बोलतेलार तुझे नाय मोगा नाका म्हाका संसार किराक मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग गो चेडवा तुज्या फुगऱ्या गालांचो किराक मोग पेराचो तडीक मोग लाराचो पूण म्हाका मोग रे चेड्या तुज्या पोखरी दोळ्यांचो पूण म्हाका मोग गो चेडवा तुज्या फुगऱ्या पोल्यांचो पूण म्हाका मोग रे चेड्या तुज्या पोखरी दोळ्यांचो देव बरें बरें तुमकां ह्या भुरग्यांनी हनीमून आवडलें न्ही अशें अशें पुराय बरें जालां आनी आतां फुगरे पळोवल्या म्हणजे जॉयस बायचे मात फुगरे येतात ओके तांचे इल्ले सुकून आयल्यात ओडना पूण म्युजीक नासतना मालगडे मात म्हणून हांवें प्राय जाली म्हण खंय म्हणून हांवें ओके म्युजीक नासतना संवसार ना म्हणटात एरीक बाब इल्ले रावा हांगासर रावा इल्ले 1-2 मिनटां रावयात न्ही 1 मिनीट हां ओके आनी आतां ह्या जोड्याक हनीमूना जाण जालें आनी हांगासर गुरुवंदने आसा शिष्य आमचो वॉल्टर दांतीस किन्नेगौडी मोगाचनो कोंकणी भास संस्कृती संगीत हातूं एक नवी चळवळीत सुरू केल्लो संस्थो माणसोबाण आनी सादारण 20 आनी 7 या 20 आनी 8 वर्सां आदीं परब हांगा मंगळुरान जाताना कोंकणी संगिता विशीं म्हजी दिश्टावीस बदलिल्लो एक संगीत कार्य परब तातूंत हांव एक ल्हान वॉलंटियर जावन कार पार्कांत थंय शांती केंद्रांत हांवें काम केल्लें आनी ह्या माण सबण संस्थेन म्हजे तसल्या जायत्या उदेनेवच्या कवींक तरणाट्यांक ह्या परब हाजे तावन प्रेरण मेळ्ळें आनी असल एक नवें साव हाडुलो व्यक्ती जावन आसा बाब एरिक उजर आनी हांव म्हज्या संगीत वाडावळींत तुमचो हात व्हडलो आसा संगीत बरोवच्या ह्या पदां बरोवच्या हातूं एरिक बाबाचो हात व्हडलो आसा एरिक बाब देव बरें करूं आनी हांगा आसा जॉयस बाय हांवें तिच्या तालंता विशीं उलोवचो तितलो व्हड मनीस हांव न्ही पूण तिच्या व्यक्तित्वा विशीं उलोवचें जाल्यार 30 वर्सां आदीं तिच्या घरा वेतानाय एक च्या करून दिवन पप्पा कसो मम्मी कशी आहा सगळीं बरी आहा ती म्हणून विचारताली आनी आज काल मेळटना जाल्यार तिणें विचारचें तुजी व्हंकल कशी आहा भुरगें कशें आहा असली सादी मोवाळ मोगाळ व्यक्ती जॉयस बाय देव बरें करूं तुज्या सर सहकाराक आनी तुमकां मोगाची काणीक जावन ल्हान एक काणीक दिवंक हांव आशें येता एरिक बाब थँक यू फॉर एवरीथींग थँक यू वेरी मच जॉयस बाय देव बरें करूं मस्त देव बरें करूं पॉल्टी तुज्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं म्हणटा
जाता अशें माणसोबनाचो गुरकार म्हणून पुरा मान आनी सन्मान म्हाकाच मेळटा, पूण हांव एकलोच न्हय, माणसोबनांत जायते जण वावुरतात. आमचो एक पंगडच आसा, आमचें संघटन आसा, जाल्यार त्या संघटनाक हो मान तुमी दिला म्हूण हांव चिंता. देव बरें करूं. हांव बरोवंक शकतां, तरी हांव पदां बरयना, कित्याक म्हळ्यार म्हाका कविता आवडटा. त्या देखून बऱ्या हुशार कवींची उतरां घेवन ताका हांव संगीत रचतां. 1000 पदांक हांवें संगीत रचलां. तांतलो एक बाब वॉल्टी, त्या काळार ताची सुरवात, एक कवीची सुरवात पयलीं मेटां काडटालो. म्हाका ताची उतरां बरी लागलीं आनी त्या देखून हांवें ताका ताळो बसयलो. असल्या जायत्या कवींच्या उतरांक हांवें ताळे बसयल्यात आनी ती पदां आज प्रख्यात जाल्यात, फामाद जाल्यात. आनी वॉल्टीक त्या उपरांत ती पदां बरोवंक ती प्रेरण जाल्यात म्हूण हांव लेखतां. देखून सर्व ह्या कवींक आमी देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जण वॉल्टीक. आनी आतां एक संप्रदाय जाले आनी वो अरुण आसल्यार आपणे खंय आसा तो आसल्यार कितें म्हळ्यार म्हज्या घरान एक पद म्हणोवचें, मागीर एक ल्हान सन्मान करचो, ताची गरज ना. हांवें आतां निश्चय केला काय म्हळ्यार हांगा कार्य जाताना म्हाका पद म्हणूंक आपयलें हांव आनी वचना म्हणून, कित्याक म्हळ्यार पद आवडटूक सन्मानय जाता. अशें जावं नजो अशें म्हाका दिसता. पूण जाल्यार तुमच्या बऱ्या मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरेंकन कार्य सांबाळून आसाय, तुकाय शबासकी फावो. देव बरें करूं वॉल्टी. आनी ह्या सगळ्या संगीतकारांक, तरणे कलाकार, तरणे म्हजे इश्ट, लॉय पॅटसन, आयवन, रुबन, एल्स्टन क्लॅरनेट, सॅक्सोफोन आनी कितें पुरा खेळटा, रिकीत आनी वो खंय गेलो जेजू शिवावेन. या सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू. आनी सडीत वर्सां मानना, आनी सडीत वर्सां मानना, 4 शब्दांक मानना. बरें. येस, आमच्या पोखरी जोड्याक 2 ताळयो दिया. तांचे तावन प्रेरण आमी मस्त घेवंक आसा. बरें. पोदसा हाडटा उगडास. हे मुळांत आमच्या लविना दांतीस आमच्या वॉल्टी बाबाच्या व्हंकलेन गायन केल्लें. आनी आज हांगासर गायन करूंक, हांगासर सादर करूंक कशी पावता जोस्लिन सीमा डिसूजा बंटवाळचें तें. आनी हें पद बरें करून आयका. ह्या पदा उपरांत एक सवाल आसा आनी एक इनाम आसा. ह्या पदांत एक लायन मस्त बोटी रिपीट जाता. ती कितली बोटी रिपीट जाता तुमी थंयसर बसले कडेन कावंट करचें, मागीर एक इनाम काणी घेवचें. ह्या पदा फाटली काणी वॉल्ट बाब. हांव पयलें 12 वर्सां मुंबय काम करनासतना मालाड ओर्ले म्हणल्या जाग्यार एका मंगळुरी कुटुंबाच्या घरा पेईंग गेस्ट जावन रावतलो. ते 4 मळयेचें बिल्डींग, सकयल एक ल्हान कंपावंड आसलें. आनी त्या कंपावंडांत एक सोबीत स्त्री सदांय सांजेर एक 6 वरां इतल्याक येवन गेटी लागीं रावून भायर पळोवन आसतली. 6 तो 8 पर्यंत तिणें हर एक दीस थंय रावचें, बिल्डिंगा मुखल्या रस्त्याक पळोवचें, कोणा लागीं ती उलयना, कोणाकी पळयना, एकाच जाग्यार रावन बायलो रस्तो पळयता. तोंडार कसलोच भाव ना. हांवें घरच्या लागीं तशें बिल्डिंगाच्या थोड्या लागीं विचारून पळयलें, पूण कोणाकी नीज खबर कळीत नातली. पूण खबर अशी आसली की ती चली 2 वर्सां आदीं घर सांडून गेल्ली. थोड्याच म्हयन्या पयलें ती पाटी आयल्या आनी आतां आयल्या दीस तो कोणा लागीं उलयना, दिसाक फकत घरा बसून आसता, सांजेर भायर गेटी लागीं कोणाची वाट राखता. हें पळोवन हांवें मोतींत एक काणी आसा केली. एक कवन रचलें, तेंच हाडटा उगडास. आनी लॉय लागीं जिणी रंग कवळे विशीं उलोवन आसतना म्हाका दिसता संगीत बसयल्लें पयलें पद हें. आनी ह्या पदाचे इफेक्ट ते ओरिजिनल आल्बमांत गडगडो वारें ते चलयेचें आटाविटे मोतीचो भाव बारिसा पुरबायन कॅप्चर केला.
तुझ्या उभेच्या मोगाच्या वेगेत कसो धावलो तो वेळ घोंटार अजून माझो करा उब्याची शीर मोग गर्भात जिरलो आणि केलो नायलो मुझ्या जिणेची झाली लोड हवेचे उसळी एक श्वास मोगा हाडता तुझो उडास हवेचे उसळी एक श्वास मोगा हाडता तुझो उडास काळकी राती सुरूरा जा वेल हांवें सेवसो हर एक उस्वास हाडटा तुजो तुडास एक बटी फ्लुटर आयलें एक बटी लिडर आयलें एक बटी कीबोर्डर आयलें आनी वोकल्स आयलें टोटल कितले बटी आयले म्हाका एक सांगा पळय अंदाज करून कितले बटी 60 100 बटी न्ही इल्ले चड आं तुका अंदाजच ना कितले म्हणून पटर सांगून गेला ओके सांगा एक तिणें लगलेग आयलें आन्सर 12 म्हणलें 10 मागीर 13 आं 11 आं 11 16 ओके जावं दी तुका काय अंदाज आहा कितले बटी 11 आं ओके 11 बोटी म्हणलें कोण तें आं ये जसवीट ये ताजे उपरांत 12 म्हणलें एक चड जाल्यार ना तुजे लेकर आसून तो येवन दी देडे आमचे 12 न्ही शी 12 मागीर कोणें एकल्यान 10 म्हणलें ती तेगाय जाणा या थँक्यू येस आं बरें आं तूं राव बुदा राव टेंशन कर नाका आत्तां न्ही इल्ल्या वेळान कुलजा सिम सिम करून येता हांव गे परत तेगे तुवें आतां म्हाका सांग सीमा लोफर अँड ऑफर लोफर अँड ऑफर हाचे मदें कांय कालें डिफरन्स आसा सांग म्हाका ऑफर तूं म्हळ्यार कालें डिफरन्स करताय ऑफर म्हळ्यार लायक आतां एका कालें ब्रँडांत आनी ऑफर आसता लोफर म्हळ्यार गुत्तू ना कितल्यान व्यत्यास हां दुसरें कांय ना Spelling लोफर mistake आसतली एक ऑफर ऑफरांत डबल एफ आसा आनी लोफरांत एल ऑफरा मुखार एक एल आसा तें बरें कांय न्ही सिंपल आसा तें म्हाका वयर सकयल पळयतना कळ्ळें सिंपल आसा कालें म्हळ्यार तुवें म्हाका आय लव यू म्हळ्यार तें ऑफर हांवें तुका आय लव यू म्हळ्यार हांव लोफर हांव म्हणना लोफर जावचें नाका तूं वच थँक्यू तें व्हरून वच तुकाच तें बाटेची नाका बरें आनी एक 2 पदां आसात मुखल्या पदांत आमी शिजा रोसाक वेतांव कानी गलें तेल म्हण कपली काडलो कुरीस वैकुटी सो जेजू क्रिस्त ओरेता बेसांव दीत हें एक ट्रेडिशनल पद न्ही ट्रेडिशनल ओवियो नव्यो ओवियो माणसापणान केल्ले आसात पूण हांगासर इल्लेशे लिरिक्स चेंज करून ओंकार पोणा आलो हो निमाणो दीस अशें आमच्या वॉल्ट दिसान बरयलां ओके आनी हांगासर हें सदर करच्याक हांगासर ओरिजिनली सिडीन ताणें सिंग केलां तुवें कितलें सोंगां सिंग केलें म्हण तुका गुर्तू ना न्ही मस्त केलें ताणें आनी हो आसा बाब रॉबिन सिके काणी गले तेल कपाली काडलो कोरी सावकार पोडा सोहो निमाणो दीस काणी गले तेल कपाली काडलो कोरी सावकार पोडा सोहो निमाणो दीस रस्मी
केसांत देवता वोळ्यान वोळे रोस काळजार उदेला बघनाकच फुल्ल्या बोली गोस गोस काली गले तर कपाली काढलो कोणी सावकार पोडा सोहोनी माडो देस रसमी केसांत देवता वोळ्यान वोळे रोस काळजार उदेल्या बघनाकच फुल्ल्या बोली गोस गोस तर कपाली काढलो कोणी सावकार पोडा सोहोनी माडो देस निळशा डोळ्यांनी वोमताता उबू उमाळो काजरासो वोंटा देगेर मिनकाता लज रेवडाल्यो हासो उजव्या दाव्याक बसून आसात पयलीं तुज्यो सांगातिनी पोकरी ओव्यांनी चिडायतात मावशो तुज्यो बियातिनी मावशो तुज्यो बियातिनी मावशो तुज्यो बियातिनी काली गले तेल कोपाली काढलो कोरी सांगवर पोना सोबोनी मानो दीस काली गले तेल कोपाली काढलो कोरी सांगवर पोना सोबोनी मानो दीस मायन तापयला उदाखून बोला गो तांब्या बार नाव काढ गो निमाणे तरी आव्हान मोनाचे तुझे नाण घासून काढ गो आईचे राती भुरग्या पोनासो तो चिकाय फाल्यां तावनू तू गो बाय मानसुकेची नवी व्होकाय मानसुकेची नवी व्होकाय मानसुकेची नवी व्होकाय गाणी गाले तेल कपाली काढलो कोरी सांबर पोडा सोहोनी माडो दीस गाणी गाले तेल कपाली काढलो कोरी सांबर पोडा सोहोनी माडो दीस थँक्यू बरें थँक्यू रोस हे जालें आनी मुनी जालें भुरग्या पडल्यान घालून हें बाकी आहा आतां ओके जावं दी हांगासर पॅटसन पिरेरा म्हणून असो डॅडी आनी मम्मा दोगांय ती म्युझिशियन पॅट्रिक पिरेरा आनी विल्मा ओके आनी हो आसा धाकटुलो चेरको हांवें पोर काजर जाल्लो मात्र आनी हाणें आळशी रेडे मँगलोर टू गोवा डॉली पोर रिलीज जाल्लो विडियो मायना मागीर बेणकार जावे नंबर 1 जावे नंबर 2 3 4 हें पुरा ताणें म्युजीक दिल्लें आसा 2 ताळयो म्युजीक डिरेक्टर फिल्म डिरेक्टर असो फिल्मा म्युजीक दिवचें सुलभाचें काम न्ही थँक्यू आनी हो आसा चिगुर्मी सेवडुगा ओके तो ज्युनियर अर्जुन जन्या म्हणून हांवें आपयला ताका आनी तो आसा लॉय वॅलंटायन सल्डाना मस्त टॅलंटेड भुरगो बँड चरित्रा चलयता दुबय जावन लंडन जावन तांणी शो दिल्ले आसात ल्हान प्रायर मस्त नांव ताणें केल्लें आसा बाबा आनी भाव आसा इयन सचिन सल्डाना हांगासर ना दुबयंत आसा देव बरें करूं दोगांय ब्रदर्स तुमकां आनी म्युजीक डायरेक्टर तो आयच्या कार्या असो सांगात आस जिनियरिंग सिडीक ताणें म्युजीक दिल्लें आसा आयवन पिरेरा ऑन ड्रम्स आमचो ग्लोरियस असो व्हडलो खांबो प्रोफिक्स संस्थो चलयता आनी एकॉस्टीक ड्रम्स तो खेळ्ळा थँक्यू सांगात आस मानेस्त म्युजीक मिस्ट्रो एड्रियन गोम्स सबार इन्स्ट्रुमेंटल सीडी ताणें काडलेली आसा तो कुवेट मुळांत शिरवांत असो गांव असो डॅडी तो एड्रियन गोम्स तांचो पूत एल्स्टन गोम्स सुमार नमण्याची इन्स्ट्रुमेंट खेळोंक जाणा तो जिणे रंगाची पुरा म्युजीक सिडीत तो खेळ्ळो आसा सॅक्सोफोन जावन दी क्लॅरिनेट पयलें यशवंत ताका पोंच आसलें आज हांगासर तूं आसा किराक मोग पेरासो तुमी खेळना पळयला आमी आनी तो ताका सिडीत इंग्लीश पदां आवडटा पूण हांगासर तो कोंकणी ती ताका ओड आसा आनी तो इंजिनियरींग करता मणिपालांत त्या देखून ताका आमी बरें मागता हे 2 तळयो दिया ते इंजिनियरींग करतना इतलें पुरा शिकला तो डॅडी तावन ओके
हो असा रूबन मचावदो कोंकण्यांतलो एक मात्र फ्लुटिस्ट पिर्लुके खेळटा पिर्लुकेचे पेट ताणें येता तो तांदो काय कितले हांगा मुखार येता हो आवडले सयता साहेबा पेर मारी मारूंक जायत ओके सुमार कितले 30-40 आनी डॅडीक चड पात्र करनाका आनी एक जाय तें हांगा येका म्हणून ओके हो आसा रूबन मचावदो कोंकण्यांतलो एक मात्र फ्लुटिस्ट तो ताका आमी बरें मागता हांव सांगता सांगले बरी तूं कोण बेश्टे बसला वॉल्टर दांतीस आमचो कवी सांगता शेर्विन मार्बिन आमचो रिदम गिटारिस्ट सांगता वेस्टर्न इंग्लीश पोतां तो गायता बँडान सांगता ल्हानसो चेरको सಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರಿಕಿತ್ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ಸೋನ್ಸ್ ಉಡುಪಿ ತಾವನ್ ಬೇಸ್ ಗಿಟಾರ್ ಆಸಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅದೆಂತ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಕು ಓಕೆ ಎಸ್ आणि हांगासर आमचो वॉल्टर दांतीस 1 मिनिट तुका कालंग आसा मोगाचो न्हू मंगळूरच्या संगीत शेतांत मस्त तालेंतवंत म्युझिक डायरेक्टर संगीत घडपी आसात ताज्या पैकी एक म्हळ्यार उस्ले सर्रास तो एकलो म्हळ्यार लॉय वालंटायन सल्डाना कित्याक म्हळ्यार हांवें जिनियर रंग कोवळी काडटना थोड्या संगीतकारांक म्हजी थोडीं पदां दान विसारलें थोड्यांनी जाप दिवना बिजी आसतलें म्हण जावंक पुरो थोड्यांनी थोडी म्हाका ट्युन्स धाडले पूण ह्या व्यक्तीन म्हजें एक पद विंसून ताका ट्यून घालून तें गावन म्युजीक सजोवन म्हाका धाडलें आनी त्या वरवीं ताका म्हाका कळ्ळें ताजें टॅलंट आनी खंयचेंय जावन म्युजीक प्रोडक्शन मास्टरींग क्रिएशन हर एकांती तो एक माहीर व्यक्ती आनी खंडीत जावन म्हजें भाग म्हाका तो मेळिल्लो हे सीडी काडच्या टायमार आनी लॉय आजय तुवें संगीत दिलाय तुका मस्तू देव बरें करूं म्हणटा व्हेरी टॅलंटेड पर्सन ताका 4 ताळयो दिवया कित्याक म्हळ्यार ताजे वरवीं जाला आनी दयाकरून मुखार ये ल्हान मोगाची काणीक तुका हांव अर्पिता थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं ल्हान म्हळ्यार जड कार हाडलाय न्ही नातल्यार रिक्षा करें व्हरोंक ओके येस थँक्यू आनी मुखल्या पदा दिवशी वेता हांव एरीक बाबान बरें ताळो दिवन ताळो रोसुल्लें सोबीत पद रचन तांचें वज्रमत्या सिडींतलें आनी सांडून गेल्ल्या चेड्या ताका सांडून गेल्ल्या चेडवा अशें आसलें तें आज इल्लेशें चेंज करून तें ड्युएट केलां आनी हांगासर गांवक हांव सदर करता आमचो येस अश्विन अँड वेलिटा लोबो हाची फाटल्यान एक ल्हान काणी आसा रोसाळ काणी कशें किरलालें हें पळोवत ल्हान काणी म्हटल्यार सांगता हें निजायकी हें म्हजें पयलें हांवें फस्ट पयलें बरयल्लें पद आनी माणसोबाणाक एरीक बाबान म्युजीक घाल्लें पयलें पद म्हजें पयलें बरयलें तें सॅड सॉंग तुवें वय मार खावनूच वयर आयिल्लो 92-93 म्हूण दिसता बेंगलुरू कोंकणी भाशा मंडळाचें एक 3 दिसाचें शिबीर आसलें आनी म्हाका तातूंत भाग घेवंक व्हड व्हड साहित्य संगीती म्हाका एक पिल्याक थंय आपयल्लो बी बाळिगा बस्ती माम रेकोजर तसले व्हड मानाय संगीत साहित्य आनी तूं शिकप दिताले तेन्ना माणसोबण अस्तित्वाक येवन थोडीं वर्सां जाल्लीं मात्र कवी जॉसी पिंटोन म्हाका वत्तायन एरिका लागीं आपोवन व्हरून वळख करून दिली आनी हांवें गिच्चिल्लें बरयल्लें म्हणना गिच्चिल्लें कांवान एरिकाक दाखयलें एरीक वाचून म्हणालो बरें बरयलां रे बरें गूड बरें आसा मिटराक इल्लें ध्यान दी म्हणलो आनी त्या दिसा धरलें मिटर हांवें आज मुसर सोडूना म्हज्या 6 पदां पैकी पयलो ताळो बसयल्लो ह्या पदाक आनी पयले माणसोबाण कार्यांनी नायट्सांनी गायताले आनी माणसोबाणची निमाणी कवळेंत वज्रा मोतया हातूं हें पद आसा सांडून गेल्ल्या चेडवा पळय तूं म्हजी गत चिंतून चिंतून लाचार जालां पिशी जाल्या मोत हें पद सदर करतात हांगासर अश्विन आनी वेलिटा हासोय लव फेल खंय तासोय लव फेल खंय आयका
रुपणे दिसता सांडून गेलेल्या चिड्या पळे तू म्हजी गत चिंतून तुका लाचार जाल्या पिशी जाल्या मत सांडून गेलेल्या चिड्या पळे तू म्हजी गत चिंतून तुका लाचार जाल्या पिशी जाल्या मत पिशी जाल्या मत तळ्या देगेर बसून आसता सोबीत सळक फुलता म्हाका पळोवन तकली हालोवन कितेंगी सांगता तळ्या देगेर बसून आसता सोबीत सळक फुलता म्हाका पळोवन तकली हालोवन कितेंगी सांगता म्हाका मात्र सळकांतली तुजीच रुपणी दिसता तुजीच रुपणी दिसता म्हाका मात्र सळकांतली तुजीच रुपणी दिसता सांडून गेल्ल्या चेडवा पळय तूं म्हजी गत चिंतून तुका लाचार जाला पिशी जाल्या मत सांडून गेल्लेल्या चेड्या पळय तूं म्हजी गत चिंतून तुका लाचार जाल्या पिशी जाल्या मत पिशी जाल्या मत दोंगरा सोडून बसून आसता सोबीत सुकणे देखता म्हाका पळोवन सुंदर सगणे दुकाळ गाणाच गायता दोंगरा सोडून बसून आसता सुकणेक देखता म्हाका पळोवन सुंदर सुकणे दुकाळ गाणाच गायता म्हाका मात सुकण्यातली तुजीच रुपणी दिसता तुजीच रुपणी दिसता म्हाका मात्र सुकण्यातली तुजीच रुपणी दिसता सांडून गेल्ल्या चेडवा पळय तूं म्हजी गत चिंतून तुका लाचार जाला पिशी जाल्या मत सांडून गेल्लेल्या चेड्या पळय तूं म्हजी गत चिंतून तुका लाचार जाल्या पिशी जाल्या मत पिशी जाल्या मत
ಏನಾದ್ರೂ ಎಬಿಡಿ ಮುಣು ಇಲ್ಲ ಮುಣ ಏ ಆಡ್ಲೇಬು ಸಂಗತಾಸ ಪೊಯ್ಸ್ರವನ್ನ ಪಳೆನಾಕ त्या सोकाचे आडलेबू व्यंग्यंदरू ते फस्टचे आडलेबू हे पूरा एरिक बाबाच्या तकलेर खंय तो येता म्हाका गोत्तू ना बरें रचन केलां तें आलाप आयकोजेन ते खुशी ओके लव फेल जालें आनी पद आयकजेस 2 ताळयो आमच्या एरिक बाबा बरें रचन तुमचें आडलिप्स थँक्यू आनी ओदोळू एक ल्हान चेडूं भुरगें आयलें सीडी नातली तें काय आहा तें भुरगें हांगासर ये आनी एकलो थंय म्हजो एकलो कुंपार आहा ल्हान चिरको क्लियॉन रॅट क्लियॉन कालें म्हणलो म्हणजे लायक कालें म्हणून आसलो तो काय आहा तो आसा हां ये रे पुता जे रॅट लियॉन पुरा कॅट बरो वयर ताका काल्या कापेला म्हणा तो म्हजे लागीं कालें म्हणून आसलो कुंसार जावन तो कालें म्हणटालो पळय म्हजे लागीं तें आतां सांगून सोड पाद आनी सुपर जाला MC सुपर जाला त्या देखून म्हजे लेकार तुका कॅश प्रायज येतली काणी पळोवचें नाका कितलें म्हण तुका मात कळटा अरुण हे पयल्यान सांगलें गे तुवें ना सायब म्हाका डावट आहा तुजे वयर कुंसार जावन आलो ताचें नांव म्हाका समजूना नांव घालें पळय सांग म्हाका रेक्लियॉन अळे हें म्हाका नांव गुर्तना आनी सेटींग खंय करचें म्हाका परत तागे समजूना सन्नी लियोन म्हणल्यार आयकता म्हाका RAECLEON तूं फेमस जाताय सायबा तूं बरी फेमस जाताय राजीव गांधी बरी येत गे दर हे काणी हे हाचे वॅल्यू मागीर पळया ओके रॉबिन आसा गे ಎಂದಿರಲ್ಲ ಕಾಕ ओके म्हाका आयवना म्हळें तशें आं तुका एक ल्हान प्रायज पोता ओके कितलें येता अमावंट जायत गे तुजें नांव कितें टियाराक 2 टाटा करून 2 ताळयो दिया आमी येस आनी गोंगो येता आतां भुरग्यांक आमी बेश्टायता न्ही गे गोंगो येता बेगीन इदे गोंगो येता बेगीन जेव म्हणून बरें हें पोद मॅड मेलिविन एंटनी डिसोजा हाणें गायन केल्लें ताची बरी गायन करूंक कोणाकय जायना तो एक स्पेशल सिंगर आनी हांगासर डान्स आसा आनी आमी ट्रॅक घालता डायरेक्ट ट्रॅक नो सिंगर एवेलेबल त्या देखून गोंगो आयला गोंगो अकरेक तो गोंगो कोण म्हणून तुमी सांगचें आमकां जायत गे ताका एक इनाम आसा कोण गोंगो म्हणून सांगल्याक जीवन स्थिती तुमी पळयलां सदांच बरें बरें प्रदर्शन दिते आसा हांगासर आसा तो डान्सांत आसा कंपोजर वय सिंगर वय 2 ताळयो दी आपल्या मल्टी टॅलंटेड फ्रॉम होन्नावर जीवन स्थिती थँक्यू देखतेल्याचे काळीज काढता साध्या बोळ्या पावला माचेर कसले अनवर गोंगो आयला गोंगो पावला मागीर गोंगो दोडो मोठो गोंगो फाटल्या बागलान धांवून गेलो गोंगो आयला गोंगो पावला मागीर गोंगो दोडो मोठो गोंगो फाटल्या बागलान धांवून गेलो गोंगो एकलो म्हणता 5 कणासो तेर्स करी जाय दुसरो म्हणता फाटल्या बागलार नारळ फुटाय जाय तिसरो म्हणता देवळा बसून कमळो कातरी जाय पावला माझी सामची कितें तकली विराराय साद्या बोळ्या पावला माचेर कसले अनवर गंग 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 पावला मागीर गोंगो दोडो मोठो गोंगो फाटल्या बागलान धांवून गेलो
गोंगो धरून उपाय सोदोनू पावला माची दू मात्र बसला रडोनू ताका ताच्या एकल्याक सोडा म्हणता सुस्कारून ते काही जाणा गोंगो कोण म्हणून पावला माच्या धुवेचेर कसले अनवार गोंगो पावला मागेर गोंगो दाटो मोठो गोंगो पाटल्या बागला धावून गेलो चोरन पावला मासो जावई पडलो लोका बियान एक एक पावटी राती येतालो जणी गेल्या काज ना तू सागो सासलो गोंगो म्हणून आपल्या बापाय टोळ्योन बियलो पावला माझ्या नातवाचेर कसले अनवार अरे गंग नाही तो गंग पावला मासो आपलो राती कायला सैर जाऊन पावला माग नात दिलो Paula maso aplo, rati aila seiro sabun Paula maki batu delo. Gongo. Opa. Ya gongya mungya ilar. ओके बरें आसा देव बरें करूं खुशी जाली ओके एक ल्हानशे विशय रेक बाबाक मेसेज घाल्ली हांवें केसार कळो तुमचे कडेन लिरिक्स आसा गे म्हणून तांचे कामां पळया इतलें व्हड सुबीत करून कोंकणीन टायप करन व्हड फॉन्ट करन म्हळ्यार आठवड्या दोळे आमकां दोगांक दिसना म्हणटा गोत आसा ओके एक बरें करून ताका एनवलापांनी घालन सुबीत करून दिलां पळय एक ल्हानशी विशय हें काम म्हजे हंटी करूंक जायना देखून बाबांक 2 ताळयो दिवंक आसता आनी घट्ट दिवचे एक ल्हानशी विशय कितली बरी करून दिल्यात दॅट इज कॉल्ड डेडिकेशन थँक्यू आनी आतां गोंगो कोण म्हाका एकच जाप जायचे एक कॅश प्रायज आसा हांगा मस्त आसा नोट एकच नोट आसा ओके पावला मागर आयिल्लो गोंगो कोण 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 एकच वर्ड ताका एकच वर्ड कोण जावं म्हणलें कोणें तुवें ये तूं उंडू वदा तिंदू वदा हय ಕೊಂಡು ಅದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡು ಓಕೆ ತುವೆ ಮಳ್ಳೇನೆ जावई पोटी मारनाका देव बरं वयर ओके येस जालें हांगासर संपलां हें पयलें सांगलां तुमी येता आला कोण पूण हांगासर वेलिट्टा एक फावटी सांगतालें म्हाका पोर प्रॅक्टीस आयला हांगासर येवंचो कोण प्रेक्षक आसा वीक्षक आसा मोग आसली म्युजीक लायक जाल्ली लायक करची सांगात आस साहित्यीक वावरार आसची म्युजीक लवर्स इंट्रस्टेड पीपल तांणी मात्र हांगासर येवचें म्हणून त्या देखून हांगासर इतली वडा सांगा तुमी क्रेक म्हणून सर आसा लास्ट पोज म्हळ्यार तुमी बसतात म्हणून आमकां गोत्ता आसलें आमकां एरीक आमच्या वितोरी बाबान 15 मिनटां आमची लुटली त्या देखून 15 मिनटां कार्य लेट जालां 2 वरां करेक्ट सेट केल्लें आमी त्या देखून तुमी सक्कल लास्ट म्हणसर आसलें आमच्या मोगाची तुमकां सुमेस्तांक बरी रात मागता आनी कार्य कशें जालें म्हणून कोणें एकल्या दोगान सांगल्यार बरें कोणीय हांगासर मुखार येवची 1-2 शब्द उलयता जाल्यार येवयात कोणाकी कित्याक म्हळ्यार आमकां सजेशन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव आवर सेल्स कोणी आसा जाल्यार कोणें एकला न्ही लेफ्टनंट कर्नल ते आसा म्हणून एल्सन इर्गान येवयात तो इर्गान तावन म्युजीक लवर हांगासर आयला ताका आज एक पार्टी आली तें सोडून हांगासर आयला तो 2 उतरांनी कर्नल बाब वयऱ्या वयऱ्या आनी कोणी एक चेडूं चली ऑर बायल मनीस कोणीय जाता एक तुमी 1-2 उतरांनी सांगयात खंयचें बरें आसलें खंयचें बरें ना बरी सांग समेस्तांक हर एक म्हयन्याचो पयलो आयतार हांव हांगासर आसता चड जावन ओडोल तुमी सांगलें बरी जे कोणाक साहित्य वयर कोंकणी वयर संगीता वयर मोग आसा कितलें पयस 75 किलोमिटर्स जाल्यार म्हाका कांय फरक पडना हांगा येतांस हें आज न्ही मस्त वर्सां आयचें खरें
फाटल्या म्हयन्यान हांगासर अनावन्स करतना हांवें चिंतलें लॉयस चे चारित्रा बँडाचे टीम म्हणटानाच हांवें आनी अरुणांनी डिस्कस केल्लें एक मिस करनोज म्हणून ताचे सांगाता माने वॉल्टर दांतीसाची लिखणें म्हणटाना आनीक विभिन्न आसात म्हूण बगलें जें कितें हांवें एक्सपेक्ट केल्लें ताच्या की दोडतें म्हाका लाभलां आनी कितें विभिन्न आसलें आज हर एका मनशाच्या की विभिन्न आसलें काल्याक म्हळ्यार एक पोदाचें इंट्रोडक्शन MC दितलो आनी तें पोद कशें बरें येयल्लें म्हणून हर एक मुमेंट उडास करून तो कवी सांगतलो पळय तें म्हाका विभिन्न बगलें आनी असलीं कार्य आनी की सदांच जावं दी लांब जिवो हो जागो देव बरें करूं. येस हो आसा एल्सन हिरगान तो पळोवंक ल्हान दिसता सायंट एग्नेस कॉलेजीन चेडवांच्या कॉलेजींत तो प्रोफेसर आसा MC करता संपन्मूळ व्यक्ती आनी पुरो टॅलंट ताचे कडेन आसा पोस्टर डिझायन करता एल्सन हिरगानाक 2 ताळयो दिया. येस तुजी इल्लीशी वळख सांगता की म्हजें नांव डॉक्टर दीप पारेबेल्लो हांव फादर मुल्लजांत वावर करून आसा. हांवें ह्या मंचेक पयलीं आयले आमी अप्रूप जाल्यार म्हाका एक आज एक एरीक बाबाक मेळचो एक अवकाश मेळ्ळो म्हज्या दुवेचे एका कविताक लागून. ताणें एकच सुतार सांगलें आमची म्हयन्यांत एक पटी जाता म्हणजे तुमी येया म्हणून. जाल्यार हांवें चिंतलें आमी डिस्कस केलें इतलें वावर करतात कोंकणे खातीर थोडी आमी एटलिस्ट एक पळोवंक या आनी कशें आसा म्हण पळया म्हणून एक आमी चिंतून आयल्या करेक्ट टायमाक पावल्या आमी आज हांगा येवन इतली खुशी जाली की मुखार येवन बसल्या MCचे या यंग टॅलंट्सांचे मागीर कविता लिखल्यांची आनी एरीक बाबाची आनी जॉयस बायचे एक डेडिकेशन कमिटमेंट पळोवन इतली खुशी जाली पुरा सिंगर्सांची आनी पुरा पळयलां आमी सगळ्यांची वळख आसा बट आमी तितले मुखार येनातल्या बट हांवें सांगचें जाल्यार आनीक आमची युवा पिळगी आनीक पार्टी आसात तांकां आमी प्रोत्साहीत करीजे आनी आमी आनीक मुखार येयजे आनी हांगा येवन आज मस्त खुशी जाली म्हळ्यार मस्त खुशी जाली बऱ्या तरान जालें प्रोग्राम वावर केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. राव मॅडम राव तूं डॉक्टर की न्ही डॉक्टरेट की कशें डॉक्टर MBBS होमिओपॅथीक डॉक्टर फादर मुल्लजा. ओके देव बरें करूं कोणाक न्हीद पडना एका मेळ्ळ्यार ती गुळयो दिता ओके होमिओपॅथीक थँक्यू रावा. येस सर हांव ह्या गायना विशयांत चड उलोवंक येवना कित्याक म्हळ्यार म्हाका योग्य तें ना उलोवंक आयकोन मात कोत्ता म्हाका बरें जालें संतोश जालो कोडयाळीत हांव मस्त ताल्यांत आसात म्हूण चिंततालो आदल्या म्हयन्यांत लॉय रेगो ताकोड्याचें आसलें आतां आनी एक कवी आयला हांवें पयले फावटी आयकोचें भारी म्हाका थंय उतरां आयकोन भारी संतोश जालो आनी उतरांच्या की चड म्हाका आनी एक विशय उलोवंक आसलो लविना बाय विशयान ताच्या पत्नी विशयांत. म्हज्या पत्नी उपरांत सड्ड लागी म्हळ्यार तेत्त म्हूण म्हाका भोगता कित्याक म्हळ्यार ताचें उतरां ताचो मोग ताचो अभिमान आतां मस्त आमकां मेळटा अर्द्याक अर्दें काजारां विंगड विंगड जातात पूण वेम आयकोन म्हाका भारी संतोश जालो आनी म्हज्या पत्नीचो उडास आयलो. ती आसा घरा आसा तिची भलायकी तिका बरी ना येवना भारी संतोश जालो मस्त जालें उतरां किणकुळे आनी पणकुले आनी काल म्हणून म्हाका आतां मस्त आसा सांगूंक वचना हांव भारी संतोश जालो देव बरें करूं. हांव लॅन्सी टावरो निवृत्त एअरफोर्सांत सार्जंट जावन आसलो ताच्या उपरांत पोस्ट ऑफिसांत काम केलें आतां शक्तीनगर आयलां म्हज्या मिसेसाची भलायकी बरी ना म्हणून गांव सोडून आमी हांगा आयले हांव तिचे किडनी दोनी केलें किडनी ट्रान्सप्लांट केलें आमी आतां बरी आसा पूण इन्फेक्शन जायत म्हणल्यार भियाना पूण हाडूना देव बरें करूं. बरें सर तुमी एअरफोर्सान वयर आसल्यात न्ही आतां सकयल आहात ओके देव बरें करूं. आनी कोणी उलोवंक आसा कोणी आसात बरें हांगासर पोतीन लविना दांतीस आसा की खंय आसा ती दिसना म्हाका हळूहळू तें आसा लविना दांतीस आनी वॉल्टर दांतीस दोगांय भायरनात मस्त वर्सां वावर करून पुरो आनी BP शुगर काडून काल्याक गांवाक येवचें म्हणून पयलींच येवन गांवांत सेटल जाल्यान वालेन्सिया तांचे फ्लॅट आसा किन्नीगोळीन तांचो मूळ जागो आनी तांचे एकच धूव रोशेल न्हय ते नेदरलँड्सान बायोटेक करता नेदरलँड्सान लविना दांतीस हांगासर आसा. ह्या पुरा क्रेजिनेसाक सपोर्ट तुवें दिवंक जाय न्ही ताका लविना दांतीस एक बडी उबे राव ओ थंय आसा पळया अकल बायक 2 ताळयो दिवन बरें मागता आमी तुजो सपोर्ट नासल्यार खंयचेंय जायना ओके देव बरें करूं. समेस्तांक बरी रात मागता हॅव ए ब्युटिफूल अँड एन्चांटींग इवनिंग. एक फुट्या खातीर वयर येचें म्हणून विनंती आसा.
तुझ्या फुगऱ्या पोल्यांचो